आमच्या बडोजीच्या पुंतळाक मोगासो स्वागत मागता. हांगासर स्वयंसेवकांक विनंती आसा, तुम्ही सर्वांनी लोकांक हांगासर मंडपांत बसय जाय. मदें हांगासर केदलां खाली सोडूंक नजो. थंयसर बूक जाल्ल्यानस हांगासर तुमी बसय जाय. वाहनां हांगासरली दया करून काडी जाय. कोणाची वाहनां आसात, कारां व्हेकल आसात ती काडी जाय. आनी हांगासर ह्या सायडीन कोणेंय वाहनां आडोवंक नात. वाहनां थंयसर भायर मैदानांत पार्किंग करीत जाय. पुरा मस्त मैदान आसात, थंयसर पार्किंग जाल्या उपरांत आनी एक मोठी मैदान आसा, थंयसर वाहनां पार्क करीत. हांगासर तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता आसतना डिवायन मर्सी रितीर पंगड बांद्रा मुंबई थंय जावन ब्रदर प्रकाश तशेंच ताजे पंगड हांगासर आयल्यात. असा अर्गां स्तुती होगळाप ती सुरू करतात. तांकां तुम समेस्ताचे तर्फेन हांव बरो स्वागत मागता. हे संदर्भार विशेष करून तुमी पयस पयस जावन आयल्यात, अद्रेगान आयल्यात, बरवशान आयल्यात, सुमयेचेर विस्वास दवरून आयल्यात. खंडीत तुमचो बरवसो केदींकच निराशी जायना. हेजीत नमतीन दवरन आतां आमी हांगासर अर्गां ओगळाप प्रेज एंड वर्शीप सुरू करता. ताजे उपरांत देवाचें उतर आसो नियाळ आनी उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें. मिसाचें बलिदान 6 वरार आसा. 4 वरार प्रेज एंड वर्शीप, 4:30 वरार देवाचें उतर. बरवसो आमकां निराशी करिना. 5 वरार देवाचें उतर बंद आसूं येता. 6 वरार मिसाचें बलिदान. 7 वरार सक्रामेंताचें आराधन, भलायकेचें मागणें, समर्पणाचें मागणें, सुटकेचें मागणें आसतलें. आनी 8 वरार रितीर सोंपतली. भलाय परत तशेंच आसतलें. देखून व्हड संख्यान येवंक ह्या भलायकेच्या रितीरेंत भलायकी जोडूंक तुमकां उलो दिता. हांगासर कुमसार आसात. 6 जाण पाद्र्याप इगर्जेंत कुमसारा बसतात. 6 जाण पाद्र्याप कुमसारा बसतना तुमकां एक सुटावे अवकाश आसा. हे करेजमाच्या काळार फाल्यांतावन करेजमा सुरू करता हांव. ह्या काळार एक सुटावें कुमसार जावंक आनी सुमयाची बेसांवां जोडूंक आनी ह्या करेजमाच्या काळार खंय सरी वचून आमी हे सुटावे कुमसार जाता हांव, पुंतळाची भेट करता हांव. तर सुमयाची विशेष कृपा आमकां लाभता. देखून तुमी कुमसार जावंकी तुमकां विनंती करता. पाद्र्याप 4:30 वरां उपरांत कुमसारा बसतात. तुमी थंयसर वचून सुटावें कुमसार जावचें आनी रितीन वांटेली जावचें आनी भलायकी कुडी आत्म्याची बरी भलायकी जोडून घेवची. परत तुमकां समेस्तांक स्वागत म्हणटा आसतना हांव उलो दितां. डिवायन मर्सी रितीर पंगड बांद्रा मुंबई हांचे तां. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 वडादळण Hallelujah. 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 एक घडी वेळ तुमचे दोळे बंद राहत. मागण्याच्या सुरवेरेस आमकां आमी समर्पण करया. सर संता भक्तांनो, सर आज बडवानो आमच्या मजतीक येया. मोरी माय विनंतीची माय, आज हांगासर तू राव. सगळी आमची मागणी तुज्या हातान समर्पण दिता. तुझ्या पुता लागीं आम्हा सर्वां पासून मागोन धड म्हणून जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी उबे रावया. व्हडा भावार्थान जेजून शिकयल्ले मागणे तशेंच हे 3 नमान मरी समर्पण कर. ही मागण्या वेदी आमी सुरवात करया. सक्कड म्हज्या सांगाता म्हणात. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले
सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. सगळे मुझ्या पटल्यान म्हणचे कीर्तन 121 हांव रिपीट करताना मुझ्या पटल्यान सांगचे पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता तुमचो राईट हात वयर उबारा. आमी एक क्लेम करून देवाचे उतर जेन्ना आमी उसारतना ती सकत आमी अनुभव करया. हे 4 तावन 8 वरां मुसर हांगाच्या सलची सगळी मागणा विधी आमी रचणाराक पोसणाराक सांबाळणाराक समर्पण दिवया. जेन्ना आमी सांगता हांव पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतना म्हणटा हांव म्हज्यान कितेंच जायना सोम्या तुंच सगळे पळोवन काणगे आनी तुजोच आदार म्हाका दी म्हणून आमी क्लेम करून मागता. देखून भावार्थान विश्वासान भरवशान आमी समर्पण करया आनी त्याच देवा लागीं सांगया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता म्हणून समर्पण कर. आमी आमकां समर्पण करया. स्पेशली 4 तावन 8 वरांचो वेळ भाग्यवंत वेळ भाग्यवंतपणान खर्चिया. आमचे भितर असले सगळे उणेपण अस्कतकाय तुस्स सर्वेस्पोर देव काण उरतलो. म्हज्या फाटल्यान म्हणा पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आधार खंय तावन येता म्हजो आधार पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आधार खंय तावन येता म्हजो आधार सर्वेस्पोरा तावन येता म्हजो आधार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार ताणे रचला सर्ग आनी संसार तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना जो तुका राखता तो निदाना सर्वेस्पोर तुजो राखणो सर्वेस्पोर तुजो राखणो ना इस्रायलाचो राखणो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना जेमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा देवाचे उत्तर म्हणटा सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा तुझ्या दाव्याक आसा तुझ्या मुखार आसा तुझ्या फाटल्यान आसा तुझ्या वयर आसा तुझ्या समीप आसा ध्यान कर या प्रेझेंट वर्षभरच्या वेळार अनुभव कर सर्वेस्पोर देव म्हज्या सवे आसा सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बात करचो ना 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 आणि रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना रातचो चंद्रे तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुझो जीव राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तो तुझो जीव राखतलो तुजो जीव राखतलो तू बाय भितर सरताना तू भायर भितर सरताना सर्वेस्पोर तुका राखतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तू भायर भितर सरताना तू भायर भितर सरताना सर्वेस्पोर तुका राखतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तू भायर भितर सरताना तू भायर भितर सरताना सर्वेस्पोर तुका राखतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आणि सदांकाळ 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 आमेन 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 म्हणटना जोरान आमेन म्हणूंक जाय वैगी म्हाका आयकना तुमी कितें उलयत आमेन म्हणटना कशें आमेन म्हणूंक जाय स्लो म्हळ्यार जाता आमेन म्हळ्यार अर्थ कितें तशें जावं वैगी जें आमी क्लेम केलें तशें जायजें जाल्यार
आमेन म्हणाचे वय की आणि कसे म्हणूंक जाय वटल्या ताळ्यान म्हणतात की आमेन आणि वटल्या ताळ्यान आणि वटल्या ताळ्यान हालेलुया 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 हालेलुया. बसात. कशी आसात आम्ही कशी आसात देवाक ताळी वजून आम्ही अर्गां दिवया कित्याक ताणें आमकां हांगासर शाबितान पावयला वय गी ताणें आमकां हांगासर शाबितान पावयला गे प्रेज द लॉर्ड. आनी एका उरतो दीस कित्याक सांगा फाल्यां हांव करिज्म वय पयल्याच दिसातून आमची रेतीर सुरू जाला म्हळ्यार आमी फास्ट फॉरवर्ड वय की नाही इल्ले फास्टच आसा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून फादर मेल्विनाक आमी देव बरोवंक म्हणूंक जाय कित्याक एका दिसा पयलींत ही रेतेर हांगासर याजकान आयोजीत केला. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. तर म्हज्या सांगात देवाक अर्घा दिवंक तयार आसात तयार आसात स्तुती करूंक तयार आसात होगळाप दिवंक तयार आसात. कशें दिवंक जाय होगळाप तुम्ही हुशार आसात. आलंगरची मनशां हुशार खंय वय गी आलंगरची मनशां हुशार गी बुद्धवंत गी कोणे दिवची हा आमी हुशार बुद्धवंत दिवचे कोणे ताणें दिल्या शिवाय कोणाकी कितेंच मेळना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. देखून पळया द्वितीनियम 31:8 म्हणटा हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो हांव तुमच्या सवे आसतलो हांव तुमकां सोडचो ना हांव तुमकां सांडलां गी तुमकां देवान सांडलां गी कश्ट येवन दी बेजार येवन दी तूं आमच्या सवे आसा. देखून ताका आमी अर्घां दिवया. सक्कड उबे रावा. आतां आमी गायन घेवया अडसून गावया गायतना आमची कुडूस ताका समर्पण दिवया. जे ॲक्शन आमकां करूंक जाता इल्लेशे मूव जावंक जाता रायट लेफ्ट इल्लेशे हात हालोवंक जातात वयर करूंक जातात ताळयो वाजोवंक जातात जे कितें ॲक्शन हर्षुन गाव्या आम्ही हर्षुन गाव्या देवा बापा देवा बापा हर्षण गावया जेसू सौम्या हर्षण गावया पवित्रात्म्या हर्षण गावया त्रिएका देवा हर्षण गावया देवा बापा ओ देवा बापा हर्षण गावया जेसू सौम्या हर्षण गावया पवित्रात्म्या हर्षण गावया त्रिएका देवा हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया
हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून आम्ही हरसून गाऊया जीवदाता राग हरसून गाऊया जीवित दिल्या हरसून गाऊया कृपेवंत हरसून गाऊया सस्ताच्या बापात हरसून गाऊया ओ जीवदाता हरसून गाऊया जीवित दिल्या हरसून गाऊया कृपेवंत हरसून गाऊया सस्ताच्या बापाक हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया दैविक स्वाडा हरसून गाऊया रायांच्या राया हरसून गाऊया सताच्या आत्म्या हरसून गाऊया सर्वद्वेदाराक हरसून गाऊया दैविक स्वाडा हरसून गाऊया रायांच्या राया हरसून गाऊया सताच्या आत्म्या हरसून गाऊया सर्वद्वेदाराक हरसून गाया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हालेलुया 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 आम्ही 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 हालेलुया म्हणा स्तुती करू कंटिन्यू स्तुती करते राहा ज्यापासून तुमका येता हालेलुया सांगा हालेलुया सांगा हर का तुका सांगा होगला तुका सांगा महिमा तुका सांगा ज्या पवित्रत्वाच्या बोळात तुम्ही सांगता ती सकती हालेलुया 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 थकल्यात घे तुमचं ताळत ना थकल्यात घे मुझं ताळो ऐकता थकल्यात घे प्रेज द लॉर्ड देवाचे उत्तर म्हणतात थका नाका दमा नाकात देवाची स्तुती करताना आम्ही केदींच थकोंक नजो प्रेज द लॉर्ड निर्गमनमस्वर 23:25 म्हणता तुम्ही तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करूंक जाय तेन्ना देव कितें करता तुमच्या खाणाचेर जेवणाचेर उदकाचेर आशीर्वाद घालता तितलेंच न्ही पिडा शिडा तुमचे तोंड पयस करता वैगी फकत स्तुती केल्यार पुरो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आता तुमच्या राईटाक तुमच्या लेफ्टाक पळया आणि सांगा देव तुझो मोग करता बरी एक स्माइल दिया बरी एक स्माइल दिया शेक हँड करा शेक हँड करा शेक हँड करा सगळी पटली पटली सांगा बरे स्माइल दिया मोगान येवकार दिया सांगा देव तुझो मोग करता प्रेज द लॉर्ड हांगाची जालें की सांगून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
आमचो देव आमचो मोग करता गे. कितलो मोग करता. जायती आन्सरां तुमी दिवन आसात. आमचो देव आमचो मोग करता म्हणटाना खुर्सार पळयल्यार पुरो जेजू आमकां सांगता दोनी हात विस्तारून हांवें तुजो कितलो मोग केला. इतलो मोग करूंक कोणाकी जाता गी. जाता गी. मरणाच्या तडये मुसर म्हळ्यार जीव श्वास वेता मुसर ताणें आमचो मोग केला. तो रायांचो राय गी. तो रायांचो राय गी. धनियाचो धनी गी. सक्तेवन बोळ गी. वय गी. त्या रायांच्या रायाक तुम्ही अर्गां दितात. एक बरें ऍक्शन सॉंग आसा. आतां आमचे दोग चेडे ऍक्शन करतले तेच तुम्ही कॉपी करचे. जसे ते करतात तसे तुम्ही करात. करतल्यात बेन दिसता. आमचेतून बेन दिसता. मुंबयतून आयल्यात म्हणून हा आम्ही गांवांत येता आसल्या पयल्या. प्रेज द लॉर्ड. आम्ही तुमचेच भशेन तुमच्याच कुटुंबाची. प्रेज द लॉर्ड. आम्ही सगळी एकाच कुटुंबाची गी. जावं पुरो आल्कोन्स इल्लो वेगळो आसा वय गी न्हय पूण एकाच कुटुंबाची एकाच देवाची भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. तर त्या रायाच्या रायाक धनियाच्या देवाक आमी स्वागत करया. हे प्रेझंट वर्शिपा बोलार ताका आमी आराधन करया आनी म्हणया. ताळयो वाजोवन. तुमचे दोन्ही हात वयर करा. कितल्या सक्तीन जाता तितल्या सक्ती. जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू 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 रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू रायचो राय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू रायांचो राय म्हळ्यार कशें करचें. रायाच्या माथ्यार कितें आसता. मुकुट आसता. किरीट आसता वय गी. येतात तशें ओके. आनी जाता जाल्यार अशें रायांचो राय म्हणटाना इल्ले राय कसो आसता. उबार जाग्यार बसता वय गी. हा रायांचो इल्लेशें तुमकां जाता जाल्यार करा. जायनातल्यार पांयाक दुखयतली. जितलें जाता तितलें करा ओके. हा मुखलें ऍक्शन मुखार सांगता. हा चल ताळयो. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू रायचो राय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा. चलोंक शिकयता. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा. चलोंक शिकयता. जेजू 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 रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. म्हज्या हातांनी आसा. हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा. चलोंक शिकयता. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा. म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा. चलोंक शिकयता. जेजू 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 रायांचो राय. जेजू जेजू तूं म्हाका जाय. जेजू जेजू रायांचो राय. जेजू तूं म्हाका जाय. तो मुझे थंय आसा. तो तुजे थंय आसा. तो मुझे थंय आसा. तो तुजे थंय आसा.
सर्वांची येता तो मुझे ते असा मुझे ते असा तो तुझे ते असा तो मुझे ते असा तो तुझे ते असा सर्वांत येता जेजू जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तू म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तू म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तू म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तू म्हाका जाय म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा हांसूंक शिकयता असा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा हांसूंक शिकयता जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तू म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तू म्हाका जाय जेजू जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तू म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तू म्हाका जाय मुझ्या मनात तो असा म्हज्या मनात तो आसा म्हज्या काळजांत तो आसा म्हज्या मनात तो आसा म्हज्या काळजांत तो आसा मोग शिकयता म्हज्या मनात तो आसा म्हज्या काळजांत तो आसा म्हज्या मनात तो आसा म्हज्या काळजांत तो आसा मोग शिकयता जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तू म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हाका जाय जेसू राया सोराय जेसू जेसू तू म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तू म्हाका जाय मुझ्या हातांनी हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी चला आयले चलोंक शिकयता म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा म्हज्या हातांनी आसा म्हज्या पायांनी आसा चलोंक शिकयता जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तू म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तू म्हाका जाय मुझ्या कष्टांनी असा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा मुझ्या कष्टांनी कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा असो हांसूंक बरें आसा. मुझ्या कष्टांनी म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा म्हज्या कश्टांनी आसा म्हज्या दुखांनी आसा हांसूंक शिकयता हांसूंक शिकयता जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तू म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तू म्हाका जाय तो तुझे ते आसा तो तुझे थंय आसा तो मुझे थंय आसा तो तुझे थंय आसा तो मुझे थंय आसा सर्वात जियेता तो तुझे ते तो तुझे थंय आसा तो मुझे थंय आसा तो तुझे थंय आसा तो मुझे थंय आसा सर्वात जियेता जेजू जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तू म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तू म्हाका जाय कोण आमकां जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू जेसू तू म्हाका जाय जेसू जेसू राया सोराय जेसू तू म्हाका जाय कोण आमकां जाय जेसू तू म्हाका जाय जोरान सांगा कोण आमकां जाय जेसू
वडा ताळ्यान सांगा कोण आमकां जाय येसू तूं म्हाका जाय हालेलुया 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 ओरी अला बशीरी अला किरी अला मशीरी अला शिकिरी अला बारीरी अला ओरी अला मशीरी अला कंटिन्यू स्तुती करते राहा स्तुती करते राहा देवाचे उत्तर ऐकूनच्या पहिलेच आम्ही त्या पवित्र आत्म्यान भरूया तो पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो तो पवित्र आत्मा आज आमकां घडयतलो त्या पवित्र आत्मा आमचे भितरले उणे पूण हसकत काय पयस करतलो त्या पवित्र आत्म्यान भरूया पवित्र आत्म्याचे सगळे गुण आज आमचे भितर आज रुता जातले तोच जेजू आज आमकां सगळे शिकयतलो या करेजमाच्या पहिल्या दिसा वाचा पुरो मला करेजमाच्या पहिल्या दिसा आज आम्ही शिकतेले करेजमाचे 40 दीस कशे देव आमकां शिकयतलो त्याच्या उत्तरा प्रमाणे चलूंक त्याचे उत्तर आमच्या जिवितांत पाळूंक जावं पुरो कश्ट दगदोडी प्रॉब्लेम येताना तो जेजू आमचे जवळ रावतलो कुर्सावेलो जेजू आज आमकां सगळे शिकयतलो हालेलुया 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 Argatuka somia Jesu Argatuka somia Jesu Oglatuka somia Jesu Oglatuka somia Jesu Mahimatuka somia Jesu Mahimatuka somia Jesu आता आम्ही ऐकते जाऊया देवाचे उत्तर ऐकून Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu. Oglab Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 कशी आहात तुम्ही कशी आहात बरी आसात कोणा मेळोंक आयल्यात कोणा मेळोंक आयल्यात हॅलो चेक माईक चेक कोणा मेळोंक आयल्यात जेजू 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 मेळोंक आयल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेजू कित्या मेळोंक आयल्यात तुमी जेजू कित्या मेळोंक आयल्यात जेजू कित्या मेळोंक आयल्यात जेजू कित्या मेळोंक आयल्यात तो आमचो मोग करता देखून मेळोंक आयल्यात तुम्ही मोग करतले सुमात मोग करतात मागीर जेजू कित्याक तुम्ही मेळोंक आयल्यात कित्याक मेळोंक आयल्यात जिणयेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या कितें कितें जिणयेचें सुख दुख कोणाक सांगूंक आयल्या हांव सोम्या लागीं सांगूंक आयल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवान आमकां बोवा पुरब्याचे हात दिल्यात नीट हात उबारया बोवा पुरब्याचे हात देवान आमकां दिल्यात ताची स्तुती करच्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जिणयेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या वैगिनी तुझे तन बुजवण आशेव आंगारावल्या न्ही देखून आमी आमचे जिणयेचें सुख दुख जेजू सांगूंक आयल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जिणयेचें सुख दुख प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां हांव माईक ऑफ कर म्हणटा तुमी म्हणा पण येता की Hallelujah.
ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೇಸು ಜೇಸು ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್, ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು. ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. प्रेज द लॉर्ड. बुशया मुखाच्या भावभयणीनो, तुम्ही हांगासर आयल्यात, वोट संख्यान आयल्यात, जेजू मेळोंक आयल्यात, तुमच्या जिणेचें सुख दूख सांगूंक आयल्यात, वय गे न्ही, पयस थावन आयल्यात, वय गे न्ही, ब्रह्मावर थावन आयल्यान, कुंदापूर थावन आयल्यान, आनी मस्त पयस थावन आयल्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुखाच्या भावभयणीनो, तुम्ही पयस थावन आयल्यात, कित्याक आयल्यात? जेजू मेळोंक आयल्यात न्ही. जेजूक मेळोंक कित्याक? हा, तुम्ही तुमच्या इश्ट मित्रा कडेन येतात न्ही. कित्याक येतात तुम्ही? तुमचे इश्ट मित्र मेळोंक येतात, कित्याक येतात? तुमचे सुख दुख सांगूंक येतात न्ही. कोण आसा तुमचे सुख दुख आयकतले न्ही? देखून पळया, जेजू म्हणटा, येया तुम्ही कष्ट तेल्यानो, येया तुम्ही कष्ट तेल्यानो, येया तुम्ही कष्ट तेल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. विशेव दितलो. कसलो विशेव? पवित्रंबाच्या सुवातेन मेळचो की. कसलो विशेव? भलायकेचो विशेव, संतोषाचो विशेव, समाधानाचो विशेव हांव तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज मस्त जण आमी हांगा आयल्या. हांव कित्याक? आमकां भलायकी ना. वयगी कुडीची भलायकी ना जावंक पुरो, मोतीची भलायकी ना जावंक पुरो, समाधान ना जावंक पुरो, धरलेलें कामपण तापावं ना जावंक पुरो. वय गे न्ही, वय गे न्ही, वय गे न्ही, वय गे न्ही. कश्ट आसात, जिवितांत कश्ट आसात, कुटुंबांत कश्ट आसात, कुटुंबांत समस्या आसात, कुटुंबांत समस्या आसात, आसात. वय गे. हे सगळे समस्ये थोडे मनीस समा करूंक शकतात, थोडे समा करूंक शकना न्ही. तकली पडा जाले जाल्यार कोणा लागीं गेल्यार वखद मेळटा. वय गे, डाक्टर लागीं मेळटा. वय गे, वय गे, वय गे. संतोष ना जाल्यार, हा, संतोष ना जाल्यार खंय वचचें? हा. जेजू म्हणटा, हांव दिता तें समाधान. कोण दिवं शकना? संवसार दिवं शकना. हांव दिता तें समाधान. देखून बऱ्या देवाचे उतर स्वस्थ म्हणटा. कीर्तन 130:4, Psalm 134. सर्वेस्पराच्या सरसेवकांनो, सर्वेस्पराच्या सरसेवकांनो, सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो, रातच्या फरार सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतल्यानो, उडल्यान रातच्या फरार सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतल्यानो, येया सर्वेस्पराची स्तुती करा. येया सर्वेस्पराची स्तुती करा. स्तुती करा. येया सर्वेस्पराची स्तुती करा. स्तुती करा. येया सर्वेस्पराची स्तुती करा. पवित्र स्थानांत, पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा, तुमचे हात उबारा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा. आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पर सर्गा संसार असो रचणारे सर्गार तावन तुझ्यावर आशीर्वाद घालूं. सर्वेस्पर पड्या, सर्वेस्पर सर्गा संसार असो रचणारे तुझ्यावर आशीर्वाद घालूं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सर्वेस्पराचो आशीर्वाद जाय की नाका? सर्वेस्पराचो आशीर्वाद जाय की नाका? जाय की नाका? देखून आमी कितें करी जाय? आमी कितें करी जाय? कितें करी जाय? सर्वेस्पराची स्तुती करी जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया हालेलुया. खंय पुरा सर्वेस्पराची स्तुती करियेत आमी. खंय पुरा सर्वेस्पराची स्तुती करियेत. खंय पुरा करियेत. हा सगळ्यांनी म्हणा काही मार्गार करू जाता. हा हा पळया पवित्र स्थान म्हणा काही ही गरज आणि पवित्र स्थान म्हणा काही तुमच्या घरांत सर्वेस्पराची स्तुती करियेत. घरांत करतात की ना. किती जण घरांत स्तुती करतात सर्वेस्पराची. आंबरी तेर्स सोडणं सर्वेस्पराची स्तुती करची आतवेर गेला. कीर्तना वाचून घे गितां गायनांनी घे सर्वेस्पराची स्तुती करची. मोबायलार ऐकून न्ही. हा इतली जाणां मात करतात. कितली जाणां सांगाता आंबरी तेर्स म्हणटात. सत्य सांगीचे सांगाता. वा व्हेरी गुड. मस्त जाणां म्हणटात सांगाता. म्हणजे मोगाच्या बोबडी न्हू कुटुंबांत सांगाता आंबरी तेर्स सांगाता सर्वेस्पराची स्तुती आमी केली जाल्यार देवाची भरपूर आशिर्वादां आमकां मेळटात. वेगे न्ही. देखून आमी कितें करूंक जाय. आमी पळया थंयसर वयर बरयलां न्ही. बरवसो आमकां निराशी करिना. बरवसो कोण आमकां निराशी करिना. म्हटल्यार सांगा. बरवसो म्हटल्यार सांगा चार पटी. बरवसो आमकां निराशी करिना. बरवसो आमकां निराशी करिना. बरवसो आमकां निराशी करिना. कोणाचेर बरवसो. कोणाचेर थोडी म्हणटा देवाचेर म्हणटा. थोडी म्हणटा सोम्याचेर म्हणटा आनी थोडी जेजूचेर म्हणटा. कोणाचेर देवाचेर म्हणटा. थोडी जेजूचेर म्हणटा. थोडी सोम्याचेर म्हणटात. कोणाचेर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर. आमच्या सांगा पळय म्हटल्यान. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी बाबार्थ दवरूंक जाय. बरवसो कळ्ळें की. पयल्यान पयलें. उपरांत आमी कोणाचेर बरवसो दवरूंक जाय. कुटुंबांत कोणाचेर बरवसो दवरूंक जाय. हा कोणाचेर. हांवें म्हज्या पेल्याचेर बरवसो दवरूंक जाय. तुवें दादल्यान न्हवऱ्यान कोणाचेर बरवसो दवरूंक जाय. बायलेचेर. ताका बायलेचेर बरवसो उरना आनी म्हणटा म्हाका देवाचेर बरवसो आसा. जाता तें जाता. भुरग्यांचेर बरवसो उरना. आवयक भुरग्यांचेर बरवसो उरना तर देवाचेर बरवसो दवरूंक जाता. पयलें कोणाचेर बरवसो दवरी जाय. हा कोणाचेर पयलें कोणाचेर बरवसो. हां पळया हांगासर 3 तरांचे म्हणा 3 तरान आमी बरवसो दवरूंक जाय. पयलें म्हजेर म्हाका बरवसो आसा जाय. वय की म्हजेर म्हाका बरवसो ना जाल्यार हांव जिवंक शकता. हांव कांय फायद्याचो न्ही. म्हाका कांय करूंक जायना. हां हांव एग्जाम बरयल्यार पास जायन गी. वाचपा म्हाका वाचूंक जायत गी. हां कळ्ळें की. रेतीरेक वच बरी रेतीर आसा. भलायकेची रेतीर आसा. गूण जाता ही वच. हांव गेल्यार गूण जायन गी. हां कळ्ळें की. वचपा ब्रदर मागता. ब्रदर म्हाका मेळत गी. पळया ताचेरच ताका पात्यणी ना जाल्यार खंयच्यान बरवसो आसो सांगा. पळय गे न्ही. बरवसो नासलेलो मनीस जिवंक शकना. देखून तुवें आपणाचेरच बरवसो दवरी. दुसरें कोणाचेर बरवसो. पेल्याचेर बरवसो दवरीच. पेल्याचेर दुसऱ्यांचेर म्हळ्यार घरांत भुरग्यांनी आवय बापायचेर बाबाचेर भयणीचेर विस्वास दवरूंक जाय. बरवसो ना जाल्यार आमी जिवंक शकना. शकता गे ना जिवंक शकना आमी. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बरवसो दवरूंक ना जाल्यार जिवंक शकना. सुनेक मांयचेर बरवसो ना जाल्यार कितें फायदो. पळय तुजेर हांव पात्यता जेजू मोगाळा म्हणटा हांव न्ही गे. तुन सोम्या बरवसो. तुन सोम्या भद्रासरो रक्षक तूं जीन येजूजा जय दिवचो म्हणटा हांव न्ही गे.
हा सोमी म्हजो बरवसो वय मुजेर बरवसो दवरूंक जाय मुस्तू पिडा म्हज्या मोगाच्या बाबून आजकाल आयल्या मनशाक कित्याक म्हळ्यार तो आपणाचेर बरवसो दवरिना आपणाचेर बरवसो दवरिना तो येता म्हणटा फादर म्हज्या पासत मागा तो येता म्हणटा फादर म्हज्या पासत मागा म्हज्या पासत मागा आनी तुका मागूंक जायना बा म्हणून सांगल्यार तूं कितें म्हणटा म्हजें मागणें आयकना आय एम गूड फॉर नथींग म्हळ्यार जाता जायना तुवें तुजेर बरवसो दवरूंक शिक तुजेर बरवसो दवर हांव जियेतलो सोम्या खातीर जियेतलो हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर मरता जाल्यार सोम्या खातीर म्हणून चिंतून आमी जियेजय देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी आमचेर बरवसो दवरी जाय दुसरें कोणाचेर बरवसो दवरी जाय म्हजे संग आतां कोण आसा पळय ताचे लागीं बरवसो दवरी जाय कळ्ळें गे गोवान बायले लागीं बायलेन घोवा लागीं भुरग्यांनी आवय लागीं आवय भुरग्यां लागीं बाबान भयणी लागीं भयणीन भावा लागीं बरोसो दवरून जिवंक शकता जाल्यार म्हज्या जिवितान मस्त बरेंपण जाता पूण अशें आमी जिवंक शकना जाल्यार कितें जाता आमी निराशी जाता आनी उपरांत आमी कोणा लागीं बरोसो दवरी जाय सोम्या लागीं पळया सोम्या लागीं आनी सोमी आमकां कितें म्हणटा तुजेर बरवसताय तुज्या आवयचेर बरवसताय तुज्या भावाचेर बरवसताय तुज्या पतीचेर बरवसताय तुज्या पत्नीचेर बरवसताय तेन्ना तूं म्हजेरी बरवसतलो ना जाल्यार कितें जातलो हितून तुज्या फायद्याक मात्र तुज्या फायद्याक मात्र धांवन येताय म्हणटाय तुम सोम्या बरवसो तुम सोम्या भद्रासरो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जीन येजूजान जय दिवचो म्हणटाय देखून देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा पयल्यान पयलें आमी आपणाचेरच बरवसो दवरूंक जाय दुसरें हांवें म्हज्या पेल्याचेर बरवसो दवरूंक जाय आनी उपरांत सोम्याचेर देखून जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला सांगा बळ्या जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तर तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हळ्यार एकामेका थंय पातयेनी दवरा बरवसो दवरा आनी तुमी जिवंक शकतल्यात देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी सगळीं उबी रावया पटी उबी रावया आनी जेजू आमकां आज आपयता ह्या भलायकेच्या रितीरे मुखांतर सोम्याची भरपूर बेसांवां जोडच्याक तो आपयता कित्याक आपयता तो म्हणटा बरवसो तुमकां निराशी करिना सांबाळ म्हणटा रोमाघरा बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 5 म्हणटा बरवसो आमकां निराशी करिना आनी आमचो सोमीस आमचो बरवसो सोमी जेजू आमचो बरवसो देखून तुमी पयस जावन हे सोम्या लागीं बरवशार आयल्यात तर आमचे सगळे समर्पण करया हे वखता सोम्याक आमी समर्पण दिता आसतना वसू सोमी आमकां कृपेन भरता सक्तेन भरता ताची गुण करची सकत आमचे तो वळयता तो कितें म्हणटा तो म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा आज तुमी मस्त जाणां भियान आयल्यात आकांतून आयल्यात जायती जाणां विविध समस्या घेवन आयल्यात कुटुंबा जिविताचे समस्ये ना समाधान कुटुंबांत कश्ट कुटुंबांत खंत बेजाराय घेवन तुमी हांगासर आयल्यात हे संदर्भात जेजू म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात म्हणटा सोमी देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो इकडी परतोडे धांप्या गीत गावच्या पयलें तुमच्या जिविताचे कश्ट खंत समस्ये बेजाराय खंत सोम्या मुखार हाडा आनी खंडे सोमी ह्या वखदां तुमकां बेसांवांनी भरता सोमी तुमकां आदार दिता तुमी जायती जाणां हांगासर आयल्यात येवच्या फुडें जायती जाण मागोवन आयल्यात आज हांवें कची रेतीर हांवें दिवचो वेळ तो सार्थक जावं दे म्हजे कुटुंब म्हजे घराणे ते परसळी जावं दे सगळे म्हजे जिवीत संतोष बरी जावं दे म्हजे कुटुंबाचे सगळे समस्ये परिहार जावं देत म्हजो दादलो पियेता म्हजो दादलो जबाबदार असो न्ही म्हजे पतीन म्हजो मोग करना वा म्हजी भुरगीं म्हाका आयकनात वा म्हज्या कुटुंबांत समस्या आसात म्हज्या भुरग्याक असली पिडा आसा म्हज्या पतीन कसली पिडा आसा म्हज्या पतीक असली पिडा आसा म्हज्या आवयक असली पिडा आसा
म्हज्या पुताक काम ना, म्हज्या दुवेक सैरीक जावना, म्हज्या भुरग्यांक काजार जाला, भुरग्यांचे देणे ना, असले जायते समस्या घेऊन तुम्ही आयल्यात. तुमच्या जिविताची कत बेजाराय घेऊन आयल्यात तुम्ही. आणि खंडित तुमचं भरवसो निराशी जायना. भरवशान आयलेल्याक तुम्ही कितेंच निराशी करिना. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आज तुम्ही आमकां उजवण दिता. तो म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा, असाय तूं म्हज्या पांयां तळा, मुखार तूं सर, भरोसो सणी नाका, म्हजो हात धर, दिता तुका हांव म्हजो सांगात. तुका बेदी संग पुरो, खत बगूंक पुरो, एक सूर आसाय म्हणो तुका बगूंक पुरो, कोणसून आसतना सर्वांनी तुका सणला म्हणूंक पुरो, उदास निराशी तूं जावंक पुरो. कितें गसांव तुका सणसना म्हणटा जेजू, कितें गसांव तुका सणसना. म्हज्या बाळा, म्हज्या बाळा, असाय तूं म्हज्या, असाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, भिये नाका म्हज्या बाळा, असाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं सर, धर म्हजो हात, दिता तुका म्हजो सांगात. मुखार तूं सर, धर म्हजो हात, दिता तुका म्हजो सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा, असाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भेट तुका दिसतना, खण तुका भोगतना. हांवें तुका दिसतना, भेट तुका दिसतना, खण तुका भोगतना. एक सूर आसून, एक सुरो आसून कोणूच नासतना, सर्वांनी सांडून उदास जाताना, कितेंच सांडचो ना, कितेंच सांडचो ना. भिये नाका, भिये नाका म्हज्या बाळा, असाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, असाय तूं म्हज्या पांयां तळा. तुका येतना, कस तुका दोस्ताना. पिडा तुका येताना, पिडा तुका येताना, कस तुका दोस्ताना. निराश जावन, निराश जावन बरोस सांडतना, पातयेनी सुकून सळवणी येताना, केदीस सांडचो ना, केदीस सांडचो ना. भिये नाका म्हज्या बाळा, असाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, असाय तूं म्हज्या पांयां तळा. दुस्मान केळटाना, सैतान नाडताना, सगळे दुस्मान केळटाना, सैतान नाडताना. पातकांत बुडोन काळीज रडताना, नाली साय बोगून
लज दिसताना के दिल्स सांसोना के दिस सांसोना नका ये नाका मोजा बाळा असाय तू मोजा पायातळा ये नाका मोजा बाळा असाय तू मोजा पायातळा ये नाका मोजा बाळा असाय तू मोजा पायात मुखार तुसल मुखार तुसल धरून मुजो हात दिता तुका मुजो सांगा मुखार तुसल मुखार तुसल धरून मुजो हात दिता तुका मुजो सांगा बिये नाका मोजा बाळा असाय तू मोजा पाया हालेलुया 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 आमचं स्वामी आमच्यामध्ये असा सर का संसार सोदनी आमचं स्वामी आमचं बरोबर सो आमचं स्वामी आमच्यामध्ये असा कोण करतो स्वामी आमका बेसमानी बरोबर स्वामी कष्ट ऐकून आमच्या समस्या परिहार करतो स्वामी आमच्यामध्ये असा हे तुम्ही कष्ट दिलं नो आणि वजन वय दिलं नो आमचं स्वामी दबळलं स्वामी आमचं बरोबर सो आमच्यामध्ये असा या स्वामी आम्हाला मारिया हालेलुया 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 अर्घा तुका सोमिया जेजू अर्घा तुका सोमिया तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया आराधना तुका सोमिया जेजू आराधना तुका सोमिया हालेलुया 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 ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ Praise you Jesus Praise you Jesus Love you Jesus Love you Jesus Adore you Jesus Adore you Jesus Hallelujah Hallelujah ಮಗಳ ಬಾಬನಿನೋ ಬುಷ್ಯ Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah 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 मगर बाबडीनो आमच्या मध्ये असतात डिवाइन मर्सी रितीर पंगड मुंबई बांद्रा ईस्ट ब्रदर प्रकाश आणि त्याचं पंगड आमच्या मध्ये असा ब्रदर प्रकाशाक तळी पेटून आम्ही स्वागत करूया मन बाप श्री लोबो इकडे आहे मन बाप श्री लोबो हंगसर असतात आमच्या मध्ये
3 दीस करिज्माच्या सुरविऱ्या या दिसांनी आज करिज्माचो काळ सुरू जावचो आदलो दीस फाल्यां सिजूचो बुधवार उपरांत करिज्माचो ब्रेस्तार अशें म्हणटा आसतना आमी एक उतरोण करता न्ही साद्या काळांत प्राजिताच्या काळाक करिज्माच्या काळाक अशें आसतना कुरपेचो काळ कुरपेन सुरू करया भलायकेचो आदार मागया अशें आसतना आज ही रितीर दवर आसा गेल्या आनी आमचे मदें आसात लोकां मोगाळ ब्रदर प्रकाश तुमी जाणात न्ही ब्रदर प्रकाश कोरोना येयल्या उपरांत संवसाराक कोरोना बरी ते उगडापे जाले सगळ्या संवसाराक आनी कोरोना बरीच सगळ्यांनी विस्तारले पूण कोरोना मारेकार जाल्यार हे उपकारी जाले सगळ्यांक मस्त जाणांचे समस्ये परिहार जावच्याक मस्त जाणांक धदोसकाय मेळच्याक मस्त जाणांक सोम्याची वळख मेळच्याक मस्त जाणांक देवाचें उतर जाणा जावच्याक ब्रदर प्रकाशान मस्त वावर करलेलो आसा देखून तांकां त्यो ताळयो दिया म्हळ्यार संवसारी कुटुंबा जिविताचे मनीस जाल्यारय सोम्या खातीर जिवीत समर्पीत ब्रदर प्रकाशाची म्हाका मस्त वर्सांतल्यान वळख आसा पक्षीगिरेंत आमी संगता रितीर केल्ली आसा हेर कडेन रितीर दिल्ली आसा अशें आसतना देवाच्या परजेक सांगाता घालून देवाच्या उतराद्वारी देवाची महिमा परगडचें काम ते करून आसात ह्या संदर्भार तुमा समेस्ताच्या तर्फेन तांकां बरो स्वागत मागता पडले 3 दीस कृपेचे दीस जावन आमकां दिवच्याक ते ऐते आसात ह्या संदर्भार तांकां स्वागत मागून हो मोगाचो फुलांचो तुरो तांकां हांव ह्या वखदां दितां तशेंच आमचे मदें आसात मनादी बाप श्रीलबो बाप श्रीलबोची वळख तुमकां आसूंक पुरो बरे ते गावपी देवाच्या उतराचे बरे चिंतपी बरें देवाचें उतर परगट करचे एक यासक म्हणजे सांगाती म्हणयेत सेमिनारीन ओट्टू हाडली आमी आनी म्हाकाय मस्त सांगात आदार दिल्ले यासक ते सेमिनारींत एक सुरू आसलेल्या वेळार म्हजे लागीं बसून ताणें म्हणलें आसा हांव आसा भिये नाकात तुमी पाद्र्याप जातात भिये नाकात म्हणून देर पाठिंबो दिल्लो आसात म्हज्या पयले मिसाक ताणें CMC केल्ली आसा अशें आसतना आज आमचे मदें ते आसात देवाचें उतर परगट करूंक आयल्यात 3 दीस आमचे समय आसतले तांकांय तुमा समेस्तांच्या तर्फेन बरो स्वागत मागता तशेंच हांगासर आसात आमचे भाऊ आनी भयणी ते 4 जाणां आसात हे आमचे समय आसात सुटसुटीत भुरगीं ती आनी देवाचें उतर परगट करच्यान नंबर 1 अपुरबायाचे प्रेज वर्शीप करतात आनी एक्शन सॉंग करतात आनी सोम्याकच समर्पितात तुमकां मोगाचो स्वागत मुर्ता आनी बरें करून हांगासर रावन 3 दीस मोठबिद्री परिसर जो परमळ घेवंक तुमकां हांव उलो दितां मोगाच्या भाव भयणीनो तांकां स्वागत केलें मागीर तांच्या हातान उपसून दिलो तितल्यार आमचें कार्य मुग्दूं ना आमी कितें करी जाय तांच्या पासून माग जाय आमी कितलें मागता तितलें तांकां बळबळायकी मेळटा पण थोडे फावटी म्हाका मायक गाणीतना थाळो कितें जाता तुमी म्हज्या थाळ्या पासून मागनात कितें म्हणटात पाद्र्या पासून थाळो बरोबर हां गणगणीत खंय म्हणण्यावर येना थाळ्याक म्हणटात त्या वेळा हांगा सुरू जाता करक 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 पळया की मायक गाणं प्रेज वर्ष सुरू केल्या म्हणटा सुरू जाता ना त्या समजता तुम्ही म्हणटात असो थाळो खेप खाना भितर रिकता रे म्हणना मांड्या मारी ना थाळ्याक म्हणा तशें म्हणटा आसतना हांगा सुरू जाता देखून तुमी कितें करी जाय माग जाय कळ्ळें कितें माग जाय मांड्या मारींक न्ही कळ्ळें हां सगळी बरें जावन थाळो भलायकी सगळी बरी जावन चाके माग जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आमी सगळीं उबे रावया आमच्या हात उबारया ब्रदरा खातीर तांच्या सगळ्या सर्वीस टिमा खातीर आनी सगळ्या आमच्या पाद्र्यापा खातीर आनी थंयसर कुमसाराक आसात पाद्र्याप कुमसाराक आसात 5 पाद्र्याप कुमसाराक आसात मदें मदें तुमी कुमसाराक वसा आनी कुमसार जाया आनी पातकांची दूखदारां तुमचे थंय भलायकी मेळटा खंडीत पातकाचे दुग्ध बक्षणे माग जाय कुटुंबांत तुमी एकामेकाला केल्ल्या पातकाची दुग्धर बक्षणे मागा आनी खंडीत तुमकां बक्षणे मेळटले पाद्र्याप थंयसर कुमसार आसात कुमसार असो सक्रामेंताचो फायदो तुमी जोडचो तातूं बरी निरंतर स्तुती करना आमच्या भाव भयणी खातीर मागया
हालेलुया 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 बोलो मला हालेलुया. एकडे बशी आमच्या मगाच्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कशें आसात? प्रेज द लॉर्ड. फाल्यां दोंकार येजमू बट आजच आमी पयल्या रितीन आमी भाग घेवन आसा. हालेलुया हालेलुया. फर्स्ट स्टेप जावन आसा ह्या 3 दिसांनी आमी सुरवात करता देव विश्वासी गीत आमी घेवया. इसाया प्रवक्त्या पुस्तकांत 23:3 वोल्ड 4 आनी 5 आयजाय चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 ह्या उतराचेर ह्या 3 दिसाचे रितीर आमी बांदून हाडया. हालेलुया हालेलुया. इसाया प्रवक्त्या पुस्तकांत 23:3 वोल्ड 4 आनी 5 एकडे वाचया आमी. आयजाय चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5. खरेंच आमचे कश्ट हालेलुया हालेलुया. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. हालेलुया. फर्स्ट पावडो खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दुसरें आमच्या दुखीचो भार ताणें आमच्या घेतलो. दुखीचो भार ताणें घेतलो. आमच्या दुखीचो भार कोणे घेतलो? कोणे घेतलो? वडला सांग कोणे घेतलो? कोणे घेतला? सगळे आमी उबा रावया. ह्याच पॉयंटाचेर आमी आज मागणें करया. म्हज्या मोगाचेर खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. मात्र न्ही आमच्या दुखीचो भार ताणें ताचेर घेतला आनी तुका आनी म्हाका सुटका लाभयला. आज म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान व्हडा संख्यान करिस्माच्या पयल्या आदल्या दिसाच्या ह्या रितीन तुमी भाग घेतला. सोमेची वर्ती सगत अनुभव करची वेळ, सोमेची दैवी सगत अनुभव करचो वेळ जावन आसा. एकडे आमचे दोळे धांपया वळा. एकडे आमचे दोळे धांपया. विशेष ते माग्या वळा. आमच्या दुखीचो भार, आमचे कश्ट, आमचे उणेपण वर्ड ऑफ गॉड उतार म्हणटा की आमकां आमचे सगळे कश्ट आनी ताचेर घेतला. कित्याक आमी कश्टांत आसा? कित्याक आमी दुकान आसा? कित्याक आमी अस्कत्या परत्यान सापडटा आसा? आज एकडी दोनी हात आमचे वयर उबारया आनी मागया त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या वळणुच्या खातीर बंद नडता बंद कणिता देवसराच्या काळोखाच्या पदवेता वायट सांकळेता आमकां सुटका मेळच्या खातीर मागया वळा. आमच्या दुखीचो भार ताणें ताचेर घेतला. ह्या कालवारीत होमकळटा आसा प्रत्येक तरां आमच्या दुखीचो भार, आमची अस्कतकाय, आमची सोलवणी, आमची इराराय, आमची बेजाराय सगळें ताणें ताचेर घेतला. जाफरो ह्या रितीन तूं आयलाय, लाखांनी रिणार आसाय, तुज्या भुरग्या सैरीक मेळूना, भुरग्याचे देणे मेळून जावना. आज कश्टावर कश्ट आसा. दोनी हात वयर उबारया आनी मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत देवून येवचे खातीर सगळ्या वायटांतां आमकां सुटका लाभोवचे खातीर सगळे सांगात म्हणया वेळार. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोने आमचे देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या बाबा जेजूच्या नावान मागता सगळे आमचे उणेपण तुवें तुजेर घेतलाय सुम्या. आज आमकां सुटका आनी सोडवण प्राप्त करया वळा. सगळ्या अस्कत सोडय सुम्या वळा. निर्मळ कर, निर्मळ पवित्र कर, देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र
देवाने परत वडत देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवाने और send your power deliver us every body right now आमचेर देवाने हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 तुझ्या बुरखाच्या मागत असताना तुझ्या फरच्या मागत असताना साडेकले दैवी सत्य भरो देवळा हालेलुया 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 एलिशा प्रत्येक स्वामीचे सगळं तू अनुभव करून अनुभव करता सवळा दैवी सगळं स्पर्श करता सवळा हालेलुया हालेलुया वडाता म्हणे सोम्या जेसू सोम्या जेजू सोम्या जेसू सोम्या जेजू म्हजे उण्यापण मुझे उण्यापण म्हजे उण्यापण मुझे उण्यापण तुवें तुजेर घेतलाय तुवें तुजेर घेतलाय तुवें तुजेर घेतलाय तुवें तुजेर घेतलाय सोम्या जेसू सोम्या जेजू म्हजी अस्कत काय मुझी अस्कत म्हजी अस्कत काय मुझी अस्कत म्हजी काय पिडा शिडा मुझी पीडा तुवें शिडा तुजेर घेतलाय तुवें तुजेर तुवें घेतलाय तुजेर घेतलाय तुवें तुजेर सोम्या घेतलाय जेसू सोम्या जेजू सोम्या जेसू सोम्या जेजू म्हजी अस्कत काय ताव मुझी अस्कत म्हजी काय ताव अस्कत काय ताव मुझी अस्कत तू काय ताव सोडयते आसाय तू सोडयते आसाय 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 लिओन ना खातीर कोणी मागून आसा लिओन ना आज शिकोंक अस्कत जावन सगळे घराणे आसी मामिडेरी टेन्शन आसा लिओन ना सो मी तुका स्पर्श करते आसा दोन्ही हात आमचे वयर बारी आमच्या मोगाचे न्हू वेड वर्तो आशीर्वाद सावन आसा जेजू सगळे आमच्या उण्या पोटाचे तो घेते आसा या कालवारीर ताणे रगत वरयला कित्याक जाणकला सुटका 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 मेळच्या खातीर देवसरा पदविना देवसरा पदविना देवसरा पदविना ना ना सुवातेर जेजूचे रगत जण एकल्याचे वळून देवळा जण एकल्याचेर सबेस्टीन तुझ्या बिझनेसार सोलवाणी आयला जाफरो जायत्या बोटी जीव काणगेचे नाका जिवीत पण चितलाय आज जेजू तुझे अस्कत काय आज ताणे ताचेर घेतला तुका सुटका जण एकले दोन्ही हात वयर मारया जेजूचे रगत मागून घे वेळा तुझेर तुझ्या कुटुंबाचेर तुझ्या घराबेचेर तुझ्या कुटुंबाच्या सांद्याचेर ते रगत वळून दी तुवें 2 गाडयो घेतलाय बिझनेसा खातीर दोन्ही लॉसर आसा उदरगती वचूंक जायना आज कश्टाते आसय दोन्ही हात वयर मार जेजूचे रगत मागून घेवया सोम्या तुझ्या रगतान म्हाका नितळ कर सुटका लाभय दोन्ही हात वयर मागया
소미야 제수 소미야 제수 वडता 소미야 제수 소미야 제수 소미야 제수 소미야 제수 तुझ्या रक्ताचे संरक्षण तुझ्या रक्ताचे संरक्षण आज मागून घेता आज मागून घेता सोम्या जेसू सोम्या जेसू सोम्या जेसू सोम्या जेसू तुझ्या रक्तानं तुझ्या रक्तानं तुझ्या रक्तानं तुझ्या रक्तानं तुझ्या रक्तानं आका नितळ कर आका नितळ कर जेसू 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 तुझे उण्या पोड तुझे उण्या पोड तुवे तुझेर घेतलाय तुवे तुझेर घेतलाय तुवे तुझेर घेतलाय तुवे तुझेर घेतलाय सोम्या जेसू सोम्या जेसू मुझे हसकत काय मुझे हसकत काय मुझे हसकत तुवे काय तुझेर घेतलाय तुवे तुझेर तुवे घेतलाय तुझेर घेतलाय तुवे तुझेर घेतलाय तुझेर घेतलाय तुवे तुझेर घेतलाय हालेलुया 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 ऐक ना हालेलुया 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 एकडे आमच्या दोळ्यात आपल्या आमचो हात उक्त दवरया सोम्याच्या हजारपणान आसा ताणे आमचे उणेपण ताचेर घेतला हे सत म्हणा सुटका आज जण एकल्याक प्राप्त जाता हे तिनी दिसा आम्ही सुटक्या खातीर मागता आसतना पहिलो पावंडो जावन आसा पहिले स्टाप आमचे सगळे अस्कत काय ताणें ताचेर घेतला तुका आनी म्हाका सोडयते आसा हांगा येता आसतना कठीण तुज्या फाटीन भरोन येताले इतली फाटी दूख आसली की तुका वयर सोडोंक जायनातले स्तुती करता आसतना गायन गायता आसतना जेजू तुका आपोडला मात्र घोट केला ताची दैवी सकत पहिल्यान पहिले तू अनुभव करते आसा कित्याक कीर्तनांत 9 ओळ 18 म्हणटा की घरचे वता तो सासनाक विसारना एकला फला लॉन तुका भरूंक आसा बरजस तुवें फला तसली परिस्थिती आसा आज जेजू तुका एक वाट दाखयता म्हण सुवाते तूं आयलाय तो जेजू तुका सोड घालना आनी सांडिना दोन्ही हात आमचे नेट वयर बारया परतोर म्हणया हालेलुया म्हणटा गायना द्वारी त्या सोम्याक आमी स्तुती करया ताची सकत अनुभव करया ताचे भाग्यवंत रगत या तिनी दिसा आमच्या वळून येऊ दी मात्र नाही सांकळेता सगळं बंद काढता बंद हाडता तो जेजू आमकां सुक्का आनी सडवण लाभोवन दी म्हणून वडा तळा म्हणया वडा वडा तळा म्हणया हालेलुया अनुभव करत असा लोरेटा समेची सगळं अनुभव करत असा हालेलुया 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 जेजू 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 सगळं तोंड कर म्हणा एक नाव जेजूचे वडा तळा जेजू 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 हालेलुया 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 I command you जेजूच्या हुकम करता सावळा जेजूच्या हुकम करता सावळा जेजूच्या हुकम करता सावळा
सोडणं सध्या ग्लोरी महिमा यूट्यूबर ऑनलाईन मागणे ऐका तर हर एकले सगळं मागणे चुकलं सध्या आशीर्वाद वळण होती हालेलुया 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 हालेलुया. दोन्ही हात वैर बार्या या 3 दिवसांत आमच्या सगळ्या उण्यापण समेच्या हातार देऊन समी आमच्या उण्यापण घेऊन आणि प्रत्येक सगळं संकटात सुटका साम 121 सगळी वडातळान विश्वासान उसान देवाच्या उसारता असताना सगळ्या आमच्या कुटुंबात असं सणकले संकट तुटले मात्र नाही आशीर्वादा तुमच्या जिबिता वळवून त्याला म्हणे आम्ही पर्वताचेर हांव मुझे तोळे उबारता थंय थांवन येता म्हजो आधार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना क्षमेचो राखणो निदाना क्षमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका भात करचो ना आणि रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुझो जीव राखतलो तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आणि सदांकाल आता आणि सदांकाल आता आणि सदांकाल हालेलुया हालेलुया बशाकडे हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचनो देवा गर्गा दिवया आज पयलो दीस रितीरेचो जावन आसा ह्या 2 दिसांनी जेजू जायत्या बाबण्या सुटका आनी सडवण लाभयतलो हालेलुया हालेलुया वडल्यान हालेलुया आमचे तोंड उक्ते कारण वडल्यान म्हणूंक जाय हालेलुया जरम्या चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा म्हाका तुमी उलो मारा कोणाक उलो मारया आमी देवाक उलो मारया प्रत्येक अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 31 दामदूत कृत्यांत अविश्वास 16 वोल्ट 30 आणि 1 म्हणटा की जर तू एकलो त्या सुम्याक आज विश्वासी रावले वयसला सगळे तुझे कुटुंब आज सुटका आणि सडवण जोडून घेतले हालेलुया हालेलुया या सांजेच्या वेळार म्हज्या मोगाच्या व्हडा संख्या आनी आस्वाद आमी जमल्या वेळा त्या सोम्याचेर विश्वास दवरता सगळ्या सांगलेता तो चिसू आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता हालेलुया हालेलुया वडला हालेलुया हालेलुया वडला हालेलुया हालेलुया सम्या जेसू तुझ्या उतराचेर हांव विश्वास दवरता हालेलुया हालेलुया सम्या जेसू तुझे उतार जिवे आणि क्रियात्मक हालेलुया सम्या जेसू त्या उतराचेर पातयेवन आज मागणे करता आसतना सगळ्या सांगलेत हांव म्हाका सुटका लाभय हालेलुया हालेलुया परतून हांव विचारता देविस्वासी गे परतून विचारता देविस्वासी गे वय हालेलुया हालेलुया आमचे सगळे उणेपण ताणे ताचेर घेतला हालेलुया आणि आमकां ताणें सडवण लाभयला सुटका लाभयला म्हज्या मोगाच्या न्हू एक टेस्टमनी सांगून हांव आयची सांजेची मागण्या विधी आराम करता सुमार 2.5 वर्सां पयले एका कुटुंबांत एका भयणीक 5 पिडा एकच पटी 5 पिडा एका वयर एक पयले तिका जालें कॅन्सर मागीर म्हज्या मोगाच्या न्हू किडनीन प्रॉब्लम सुरू जाले ते संपले लिव्हराचे समस्या सुरू जाले ते संपले म्हज्या मोगाचे न्हू पाटीन गॅप सुरू जालो मात्र न्ही की तिची हाडां जॉयंट सगळे फडाफड जावंक सुरू जाली मागीर चलोवंक जायनातले तिका सगळी कूड तिची सुजोवंक जाली हालेलुया हालेलुया उतार म्हणटा साम चॅप्टर 9 वर्स 18 कीर्तनांत 29 वळ 18 आमकां अशें म्हणटा कीर्तनांत 29
वळ 18 आमकां अशें म्हणटा की कित्याक गरजेवंताक कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक कित्याक विसरना गरजेवंताक तो सासनाक तो विसरना सासनाक विसरना सासनाक विसरना जायते पट आज वर्डा वयर विश्वासी पण देवाक कशे विश्वासी रावते तूं ते इम्पॉर्टंट देव सदांच विश्वासी आमी कितले देवाक विश्वासी रावता आज ते इम्पॉर्टंट जावन आसा हे भयणीचे जिवीत म्हज्या मोगाचें न्हू फाटल्या 4 वर्सांतून कंटिन्यू मागणें आयकून आसा 5 पटी एकच पटी ती पिडा ती जिवितांत येयली 5 पिडा एकच पटी जिवितांत आयली आनी पिडेंतून भायर येयचें जाल्यार ती म्हणटा सगळे कुटांब म्हणटा की आमी देवा लागीं विश्वासी रावल्या कोणा लागीं विश्वासी रावल्या कोणा लागीं आमकां इल्ले कॅन्सर विंगड विंगड पिडा आयल्या पुरो सुरू जाता म्हणटा की सगळे कुटांब गो भायल आनी तेका जाणां भुरगीं म्हणटात की म्हज्या मम्मीक ही पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी देवा लागीं विश्वासी रावला आमकां कळीत आसले देव म्हज्या मम्मीक हे सगळ्या पिडेंत सुटका लाभयतलो हालेलुया कॅन्सर आयिल्ल्या वेळार 6 म्हयने ती कश्टाली किडनीचे पिडे इन्फेक्शन जावन क्रिएटीन हाय जाल्ल्या वेळार परतून ती कश्टाली म्हज्या मोगाचे तितलेच मात्र न्ही की तितले जाल्ल्या तशें तिका बेड्डांत उठोवंक जायनातले पाटीच्या कडेन गॅप सुटले म्हज्या मोगाचे न्हू पाटीच्या कडेन ट्रिटमेंट चालू आसता आसतनांत लिव्हरान सूज येवंक सुरू जाली तितले मात्र न्ही सगळी तिच्या हातीची आनी पांयाची गांठी सुजोवंक सुरू जाली एक घडी वाचची आमी इजाया प्रवादी पुस्तकांत 53 ओळ 4 आनी 5 कित्याक हे उतार आज आमी घेता म्हणल्यार रे म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी एकच सांकळे ते कश्टाचे आसा आमचे सगळे उण्यापण जेजून ताणें ताचेर घेतला एक घडी वाचचे अपुर्व्यान वाचचे आमी खरेंच आमचे कश्ट ताणे भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणे घेतलो ख्यास्त भोगून असलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो दोन्ही हात आमचे वयर उबारया दोन्ही हात आमचे वयर उबारया भाव विन्सीच्या पडला वडा तळान म्हणा आमी खरेंच आमचे कश्ट ताणे भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणे घेतलो ख्यास्त भोगून असतलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतले हांव पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो आमच्या पातका लागून तो चिडलो ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या ताच्या गाया वरवीं ताच्या गाया वरवीं ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या 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 हालेलुया 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 आयच्या मार थोडो वेळ मागणे करया हर एक शिकोवण्यो आमी आयकल्या आज माग्या कित्याक आमच्या दुखीचो भार ताणें ताचेर घेतला आमकां सुटका आनी सोडवण लाभयते आसा त्या वेळार एक आमच्या दोळ्यांत आमच्या आमच्या मोगाचो आज मागणे करचो वेळ सावन आसा मागणे सोलवणी अनुभव करून तुमी आज सुवातेर आयला कश्टावयर कश्ट घेवन तुमी आज सुवातेर आयला ह्या म्हयन्यान प्रत्येक तरान ह्या मार्च म्हयन्यान ते एक जणांची कोर्ट केस आसा ह्या सुवातेर आज ह्या रितीन आयलाय पयल्या दिसाच्या रितीन समेची सकत तूं अनुभव करूं ह्या सुवातेर आयलाय समेची पदवी तूं अनुभव करूं ह्या सुवातेर आयलाय आज जेजू तुका वाडता कैते आसा दोनी हात आमचे काळजार दवरया वळा माग्या कित्याक ताच्या गाया वरवीं तूं आज बरी जाते आसय ताच्या गायात वरवीं तूं आज बरो जाते आसय जायते ओचे तुज्या मोतीर आसा जांफ्रो दोळ्यांत तुका गळयते आसय जांफ्रो कश्टा वयर कश्ट जिवितान आसा जांफ्रो सलवणी तुवें जिवितान आयल्या जांफ्रो हे कुटांब म्हणटा की सगळे एक वर्स आमी कश्टाल्या मम्मीच्या पिडे खातीर सगळे एक वर्स आमी वाचल्या इजाया प्रवादी पुस्तकांत 53 वळ 4 आनी 5 म्हणटा की आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतला आमचे कश्ट ताणें ताचेर घेतला ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाता सगळे आमकां घेवूंक सुरू केले ही मागण्याचे कुटांब ही मागणे करतात हांच्याच घरा कश्ट हांच्याच घरा समस्यो हीच कश्ट आसात हीच पिडेन आसात आमच्या म्हणल्यानी आमकां सगळ्यांनी हात सोडलो ब्रदर आमी बायबलाचो हात सोडूना आमी देवाचो हात सोडूना देवाक उलो मारलो जेरम्याह चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा की
ताका उलो मारा तो तुका गुप्ती संगती कळीत करतलो गुप्ती संगती बरोबर 1 वर्सांनी मम्मीची पिढा तशीच उरली आम्ही त्या काळसणा भुरगी आमकां काम मेळनासतना ह्याच इंडियांत आमी आसल्या पारगांव तसो वाट मेळनासली आमी कश्टांतल्या एकच पोटी आमी त्या गायसणा पारगांवांत वचून पावल्या आमी मम्मी खातीर मागतले हांव देवान आमची वाट्यो उक्ती केली मम्मी खातीर मागता आसतना देवान आमची वाट्यो उक्ती आमी पारगांवांत वचून पावल्या मात्र न्ही पारगांवांत थोड्याच दिसांनी आमकां बऱ्यांतलो बरो डॉक्टर मेळ्ळो आनी मम्मीच्या सगळ्या पिडेक देवानच म्हणल्या बरी एक वाट दाखयली आनी सगळ्या पिडेत सुटका मेळ्ळी 1 वर्सा 3 म्हयन्या भितर सगळी मम्मीची पिडा नापयस जाली कॅन्सर खंय गेले म्हण कळीत ना मम्मी हांतुरणांत उठोवंक सुरू जाली तिचे क्रिएटिव्ह लेवल घेवन पावले पाठीच्या गाण्याची फडाफड सगळी नापयस जाली लिव्हरची सूज सगळी पयस गेली हातांनी पांयाच्या गांठीन सूज आसली ती सगळी नापयस जाली 1.5 वर्सां आमी आराधन करन हर एक दिसा उलो मारचो जेजू आमच्या कुटुंबाच्या आदाराक आयलो आमच्या काळजान आमचे हात दवरी आमच्या मोगाचेर फर्स्ट पावंडो जावन आसा तूं देवा लागीं विश्वासी आसा की ह्या कारेजमाच्या पयल्या दिसा आज नियाळ कसो विशय हो जावन आसा की आज हे भयणीच्या कुटाम पिडे खातीर मागता आसतना ती म्हणटात की आमच्या भितर परिवर्तन येवंक सुरू जालें आमी बदलूंक सुरू जाल्या आमचे जिवीत हे बदलावणेचे जाले डॅडीन सरोस सोडलो आमी हर एक दिसा मोबायलाचे एडिक्शन आसल्या मम्मीच्या पिडेद्वारी मागता आसतना ह्या मोबायलाच्या एडिक्शनांतून भायर येयल्या मात्र न्ही ती भयण म्हणा लागली म्हजे मालगडे तूं एका अनबवडताच्या फ्रेंडशिपान आसले अनबवडताच्या फ्रेंडशिपान जेन्ना म्हज्या पिडे खातीर मागता आसतना हे सगळे म्हजे कुटुंब सोम्याला गेले Acts of Apostles chapter 16 verse 31 तू एकलो या सोम्याक उलो मारते वयसला सगळे तुझे कुटुंब साल्वोर जातले ही बासोणी देवाची जावन आसा ही बासोणी सत मानून घेवया तू आयलाय तुझो घोव येवना तू आयलाय तुझ्या बायल येवना तू आयलाय तुझी भुरगी येवना आज तुझ्या एकल्या द्वारी तुझ्या कुटुंबात जेजू क्रिस्ताच्या नावान सुटका मेळटा आसा ऑनलायनीर आज मागणी आयकत रे भाव भयण्यांनो प्रत्येक जेजू क्रिस्ता द्वारी आज तुमकां सुटका आनी सडवण मेळटली ह्या वेळा दोन्ही हात आमच्या काळजार दवरी ह्या वेळा प्रत्येक तरान हे कुटाम म्हणा लागले सगळे कुटाम ताणी दिल्ली टेस्टमनी अशें आसा की एक मागण्या द्वारी आमचे कुटाम परिवर्तन जाले मम्मीची पिडा एंडा बरी जाली ताच्या पयले आमची जिवी सोम्यान बदलिले मात्र न्हय की आमचे कुटाम साल्वासाच्या वाट्यान पावले मात्र न्हय की आमचो फुडार त्या सोम्यान दाखोवन दिलो मात्र न्हय की आमी कितें करीचे ते सगळे हे सोम्यान कळीत केले अक्रेक सोम्यान म्हज्या मम्मीक सगळ्या पिडेत हांव निवारले ह्या वेळा दोन्ही हात आमचे वयर मारया भक्तीपणा विश्वास मागा ते जेजूचे रगत आज आमचे वळोवन होती ह्या वेळा परतून तुझे रगत सोम्या म्हणून त्याला सोम्या लागीं मागया वेळा तुझ्या रगतां सुटका मेळटाच्या दिसा फर्स्ट दीस हांव चड शिकून ओरली मागया जेजूचे रगत आज आमकां सुटका आनी सडवण दिवचें तसलें जावं दी जेजूच्या रगतान आमकां बादशावी मेळों दी जेजूच्या रगतान आमचे सगळे सांकळ तुटोवन ह्या वेळा आज देवाचे उतार आमी आयकत आसतना Hebrews chapter 4 verse 12 ताचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा Jeremiah chapter 5 verse 14 ताचे उतार उजा बरी जावन आसा दोन्ही हात वयर उबार मागया तुझ्या रगतान आज आमकां नितळ करचें म्हणून आज सगळे उलो मान म्हणया वेळार तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रगत सोम्या अस्वतान बागयता तुझे रगत सोम्या पातक कृते काढता नितळ निर्मळ म्हाका तुझ्या रगतान नितळ रगत सोम्या
म्हाका जिवीत दिता वय सोम्या तुझे जामालिक रक्ता नितळ कार्यावळा तान भाग वय सोम्या जेजू तुझे रगत सोम्या जेजू तातून ते काढता जेजू नितळ निर्मळ आणि हात वयर मार म्हणया जामालिक ते तुझे रगत जेजू अमोलिक ते रगत सोम्या मुझे होत अमोलिक ते रगत सोम्या मुझे होतय सोम्या मुझे होतय 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 अमोलिक ते रगत सोम्या सोम्या मुझे होत म्हणया सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या घराबेचेर तुझ्या घराबेचेर कुटुंबाचेर तुझ्या कुटुंबाचेर हस्तकायचेर तुझ्या हस्तकायचेर बिझनेसाचेर तुझ्या बिझनेसाचेर कुटुंबाचेर तुझ्या कुटुंबाचेर तुझे रगत वाळून दे तुझे रगत वाळून दे सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान हाका नितळ कर हाका नितळ कर हाका नितळ कर हाका नितळ कर नितळ कर हाका नितळ कर नितळ कर हाका नितळ कर जेजूचे रगत 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 हाका सुटका लाभयता आसा म्हाका सुटका लाभयती हाका आसा सुटका लाभयता आसा म्हाका सुटका लाभयती आसा लाभयता आसा म्हाका सुटका लाभयती जेजूचे आसा रगत जेजूचे हाका रगत सोडवण लाभयता आसा म्हाका सोडवण लाभयती आसा हालेलुया 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 तेन घराणे घर विकीचे जागो विकीचे म्हणून कोणेय सांगला या स्वात तुम्ही येऊन असा जेजूचे रगत तुझ्या जाग्याचेर मागून घ्या वेळा देवाची उतर जीव आणि क्रियात्मक सदा 7 टाइम साम 121 वाचून असाय जरा रे दुबाव दवर नसाय वेळा दुबाव दवर नसाय आज कोणेय सांगल्या उतराचे ध्यान देऊन असाय दोन्ही हात तुझे उघाड या वेळा डोळे तुझे धाप या वेळा तुझ्या जाग्याचे जेजूचे रगत वळून दे वेळा जेजूचे रगत वळून दे देवसराक काळोखाच्या पदवेक अंतराच्या सत्तेक अधिकारना 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 वेळा तुझ्या जाग्यार तुझ्या सुवातेर तुझ्या घराबेन आज खंयची सकत काम करू पदविना सगळे म्हणया वेळा परतून तुझे रगत सोम्या म्हणून जेजूचे रगत मागून घ्या वेळा मागून घेऊया जाण एकल्या आम्ही रावच्या घराबेचेर जेजूचे रगत मागून उलोमान म्हणया वेळा रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रगत सोम्या रते 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 तुझे रगत सोम्या पातातून ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता तुझे रगत सोम्या तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रगत तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बाग तुझे रगत तुझे रगत सोम्या पातातून ते काढता वय सोम्या नितळ निर्मळ म्हाका हात वयर करता मारून अमोले अमोलिक ते रगत सोम्या मुझे होत वय सोम्या अमोलिक ते रगत सोम्या सोम्या मुझे होत पवित्र पवित्र तुझे रगत सोम्या मुझे होत पवित्र तुझे रगत पवित्र तुझे रगत सोम्या मुझे होत दोन्ही हात आमच्या काळजात देऊया परत माग्या परत थोडोस वेळ या मिसेच्या बलिदानाच्या पहिले आम्ही ह्या वेळा 1000 जाल्या सोमेची काकूत मागच्या खातीर दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया तुझी सलवणी तुका सोन वेतली तुझी सलवणी तुका सोन वेतली ह्या वेळा जेराल्ड तुझे कितें आयला
ते सगळे आस तो सुमी तुझ्यातून पयस करतलो आयसाया 41:10 म्हणटा की तू भिया नाका हे भक्तिवंत मनीस यास तू मागणे करणार साय भक्तिवंत मनीस आज तू मागणे करणार साय तुझी आवय आज जायते कष्टान आसा आणि या मागण्याक तू आयलाय तुझे एकल्याचे मागणे तुझ्या आवयचे सगळं सांगलेत हांव सुटका आणि सोडवण लाभयता आमच्या दोळ्या आम्ही धांपया दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया आज वरती सकत देव जण एकल्याचे जिविता वळेशे करता वळा तुम्ही काय मागते राहा जेजू म्हजी काकूत कर जेजू म्हजी काकूत कर म्हणते राहा जेजू म्हजी काकूत कर तोंड उगाड आणि म्हणा जेजू म्हजी काकूत कर जेजू म्हजी काकूत कर म्हणा जेजू म्हजी काकूत कर जेजू म्हजी काकूत कर म्हणते राहा समेची सकत वाळून द्या वळा समेची सकत वाळून द्या वळा समेची सकत म्हणते राहा तोंड उगत्यार म्हणते राहा जेजू 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 आमची काकूत कर जेजू 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 आमची दया दखय जेजू आमची काकूत कर जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू नितळ कर जेजू पारगावान प्रत्येक तुझे तू जाऊ काम नसताना असा खंयच्या कष्टान असा आज तुझ्या मागणे जेजू ऐकते असा आज या मागणे जेजू ऐकते असा आज राती तुझ्या मोबायलार एक गुड न्यूज असतली मानून घेवया देवाचो विश्वासी मोग आज जण एकला ते तो वळून येते असा ते विश्वासी एक निर्धार घेवया आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजात दवरया एक निर्धार घेवया सगळी बसली आम्ही उभा रावया आणि मागया सुम्या आज म्हणजे तू काकूत करूंक जाय फलातोन खरेच सुरू जाता प्राचित काळ सुरू जाता निर्धार करया वाईटाक आम्ही पाठ करया देबदेबोण अनिष्काळपण एडिक्शन पातकाची संवयो द्वेष राग जाफरो आज वर्सान उलय नासतना आसा मनोभेद थंड हिरारे बेसरे आमचे तन पयसो सुदी एक निर्मळ काळीज तो देव पयल्या दिसाच्या रितीरेन आमकां रचून दिवं दी फलातम प्राचित काळार आम्ही वेता असताना 40 दीस प्राचित आदात असताना आमची काळजा तो जेजू बदलू दी आमची काळजा बदलाचे आमची काळजा परिवर्तन जायचे आमची मना परिवर्तन जायचे वाईटांत सुटका आम्ही जोड घेयची त्या खातीर माग्या वळा सुम्या आज म्हजी काकूत कर या रीतीने काय तुझी मागणी देवाच्या मुखार पावच्या पहिले कोणा लागी आज राग असा द्वेष असा कोणा सकल गेला कोणा अन्याय केला कोणा वाईट केला कोणाचे विरुद्ध असा कोणाचे नाव पाड केला कोणाच्या विरुद्ध कोर्टान केस केला खंयच्या लैंगिक संवेद असा आम्ही आज माग्या सुमेची काकूत माग्या सुमेची काकूत आईच्या आराधना जेजू साहित्य बाबण हात लायते असा पहिले आमचे काळजा जेजूक समर्पण दिव्या दोळ्या आमचे धांपया दोन्ही हात आमच्या काळजा दवरया आणि माग्या वेळा जेजू काकूत कर म्हजी जेजू म्हजी काकूत कर म्हणून बार्तिमेयर म्हणल्या बरी वडा तळ उलो मार म्हणया जेजू म्हजी काकूत कर सोम्या म्हजी काकूत कर म्हणून सगळे उलो मार म्हणया वळा Somya kakut kar 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 म्हणया आम्ही Somya kakut जेसू Somya kakut kar Somya kakut kar आज मुझे काकूत कर प्राचीन आदात परम सला भाग्य आमचे जीवित परिवर्तन करो आज काकूत जेसू दोन्ही हात वैर मार म्हणया सोम्या काकूत कर Somya kakut kar नेट दोन्ही हात
हात वयर मारया जेजू नासराताच्या नावान या कालवार उपकारल्या जेजूच्या रक्तान आमकां सुटता 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 सगळे वडातळा म्हणा सोम्या सोम्या काकुटकर सोम्या काकोदकर सोम्या काकोदकर सोम्या काकोदकर 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 सोम्या काकुटकर काकोदकर सोम्या सोम्या काकुटकर सोम्या काकोदकर वडातळा म्हणया आमी सोम्या काकुटकर सोम्या सोम्या काकुटकर सोम्या काकोदकर भारतीय उलो मारया सोम्या काकुटकर सोम्या काकुटकर जेजू सोम्या काकुटकर सोम्या काकुटकर उलो मारया सोम्या काकुटकर सोम्या काकोदकर सोम्या जेजू 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 उलो मारया जेजू उलो मारा उलो मारा उलो मारा तुम्ही सांगा तुम्ही म्हणा वडातळा जेजू 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 वडातळा म्हणा जेजू 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 वडातळा जेजू 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 काकोदकर जेजू काकोदकर जेजू 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 तुझ्या रक्तान आमकां सुटका लाभयले जेजू तुझ्या बागेवंत रक्तान आमकां सुटका लाभयले जेजू रक्तान आमकां नितळ केलाय जेजू संकटांत सोडयलाय जेजू अर्गाय जेजू अर्गाय जेजू देव सराव तुझ्या जाग्यार तुझ्या कुडीचेर तुझ्या कुटुंबाचेर तुझ्या घराब्याचेर कसलेच अधिकार ना कसलेच अधिकार ना कित्याक सुम्यान सगळे तुज्या गुण्या पळोवन तुज्याच काय ताणें ताचेर घेतला ताणें ताचेर घेतला तुका ताणें सोडयते आसा सोडयते आसा सोडयते आसा सोडयते आसा सोडयते आसा परतून दोनी हात वयर बारया निमाणे घडी दोनी हात नीट वयर बारया परतून म्हणे जेजू जेजू म्हणून गावेन म्हणे आवडा Say loudly, call upon the name of Jesus. वडातळा म्हणा तोंड उक्ते का जेजू 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 म्हणा जेजू 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 तोंड उघड वडातळा 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 जेजू 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 हालेलुया 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 समयाच्या हजार पळ समयाच्या हजार पळ हालेलुया 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 एक घडी बसया मिसाच्या बलिदान आम्ही तयार जावया म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या 3 दिसा थोड्या सांकळेंत आमी बांदून आयल्या त्या सांकळेंतान आमकां सुटका मेळूंक जेजू 3 दिसा वर्ती महात्कार्य सुवातेर करतलो ह्या फाटल्या 4.5 वर्सां जावन हांव युट्यूबार गेल्ल्या कडेन पळोवन आसा की देवाच्या उतराची सकत तुमी ह्या सुवातेर बसा एंटायर डिवायन मर्सी पंगड
रात आनी दीस ह्या रितीन मागून आसा त्या खातीर तुमचे कितेंय आसा तें सामान पेटिशनां तुम्ही घाला. तशेंच म्हज्या मगाचे न्हू एलिया प्रत्येक एलिया प्रवादी म्हणटागी 3.5 वर्सां त्या भुंयचेर पावस पडूं नसो. एलियान म्हणलें 3.5 वर्सां त्या भुंयचेर पावस पडूं नसो. तशेंच 3.5 वर्सां त्या भुंयचेर पावस पडूं ना. हालेलुया. व्हडलें हालेलुया. व्हडलें हालेलुया. हालेलुया. आनी व्हडलें हालेलुया. तुम्ही ह्या पयल्या दिसाच्या रितीरेन कितें मागतात तो जेजू तुमकां फावो करतलो. हालेलुया. हालेलुया. कितें आमचे सगळे उण्या पोणता जेजू ताणें ताचेर घेतला. त्या कुर्सात वारी तुका सुटका आनी सडवण लाभता. हालेलुया. हालेलुया. तुका पावर आनी अथॉरिटी दिला. आजच तूं जिबेन ते उसारूंक जाय. उसारूंक जाय. तुज्या भुरग्याक काम ना आज म्हणूंक जाय जेजू नासरताच्या नांवान येदोळ पर्यंत कामां ब्लॉक केल्ले सगळे सण आसूं दी आनी म्हज्या भुरग्याचे सगळे वाटे उक्ती जावं दी. तुज्या जिबेर मरण आनी जिवीत आसा. हालेलुया. व्हडलें हालेलुया. हालेलुया. पावर आनी अथॉरिटी तुज्या जिबेर आसा. तूं कितें उसारतय ह्या सांजेच्या वेळार ते मेळटात. हालेलुया. त्या खातीर ह्या जिबेर आज सांजेर ह्या वेळार कुमगार घेता आसतना जेजू म्हजे जिबेर कितें पाता केला म्हजी चिंतना उतरान करून कितें केला आज तूं म्हाका बक्षीस मेळ्ळा. म्हजी काकूत कर. म्हजी काकूत कर. म्हजी काकूत कर. इतलेंच म्हणा पण आयच्या पयलेच रितीन कितल्याय भाव भयणां जेजू सोडयता आसा. हालेलुया. व्हडलें हालेलुया. तुजी जिबेन उसारूंक जाय. हालेलुया. व्हडलें हालेलुया. तुज्या जिबेन पावर आनी अथॉरिटी आसा. हालेलुया. हालेलुया. जेरोमिया 1:10 जेरोमिया प्रवादी पुस्तकांत 22:1 म्हणटागी पावर आनी अथॉरिटी देवान तुज्या हातान दिला. हालेलुया. दिलागिना. दिलागिना. दिलागिना रिती प्रकाशन करची न्ही. आमी सांगात म्हणून करची. हालेलुया. आमी सांगात उलो मारता आसतना इस्रायल पयचे सांगात उलो मारता आसतना देवान मोइशेक इजिप्टान धाडलो. हालेलुया. वयाना. वयाना त्या ते सांगात तोंडूक ते मागणे करी. हालेलुया. या 3 दीस वर्ती महत् कार्य तुम्ही पळयतलात. हालेलुया. हालेलुया. जावं पारगांव तुमची भुरगीं आसा काम ना जावं तुमच्या भुरग्यांनी फोन करूंक ना. ह्या दिसांनी महत् कार्या तुमच्या कुटुंबात तुम्ही पळयतलात. हालेलुया. दोळे धांपया आनी हात आमच्या काळजात धरून थोडो वेळ आमी शांत बसया आनी मिसाक आमी तयारी करया. वळा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मंगळ बाबांनी न्हू आतां 6 वरार मिसाचें बलिदान सुरू जाता. ताच्या उपरांत हे मिसाचें बलिदान बाप सिरिल्लो भेटयतात. आमचे संगी देवाचें उतर प्रगट करतात. उपरांत 7 वरांक भलायकेचें सेशन म्हणजे सुमयाची भलायकी जोडचें सेशन सक्रामेंताचें आराधन अत्यंत बहुपवित्र घडी आमच्या सगळ्या बेसांवाची घडी म्हणून येत आमी सुरू करता 7 वरार. तशें म्हणटा आसतना तुमी एणे तेणे वचन आसतना शिस्तेन वांटेली जावचें. उदकाची मांडावळ हांगासर केल्या थंय उदक दवरलां तुमी पियोवचें. वॉशरूम आसा जाल्यार हांगासर पटल्यान आनी इगर्जेच्या उजव्या बगलेक वॉशरूम आसात तुमी ती वापर करियेत. 6 जाण पाद्र्या कुमसारा बसल्यात तुमच्या खातीर. कुमसाराक एक सुटावे कुमसार जाया कुमगार घेवा 3 दिसांनी केदाळे पूण कुमसार जाया. कुमसार जावन सुमयाचें बक्षाणें जोडून घेया. पाद्र्या कुमसाराक आसात. हांगासर कुमगार वांच्याक 7 जाणां धर्म भयणींनी आयती जावचें. 7 जाणां धर्म भयणींनी आयती जावचें. तशेंच मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्तीन मिसांत वांटेली जावन सुमयाची कृपा तुमी जोडची. ह्या वखदा तुमकां समेस्तांक स्वागत म्हणटा आसतना मिसाक आमी आयती जावया. कुमगार हांगासर वांडटात सुमार कडेन थंयसर तुमी कुमगार सेवसो त्या विशयान उपरांत तुमकां हांव सांगता.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गांचेसु, ಹೊಗಳಬ್ಚೇಸು, ಆರಾಧನಾಂಚೇಸು, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, अर्गांचेसु, ಹೊಗಳಬ್ಚೇಸು, ಆರಾಧನಾಂಚೇಸು. हालेलुया. मग बाबडीनो सवरार मिसाचे बलिदान सुरू जाता. भक्तीने मिसाचे बलिदान वांटेली जावया. आणि या संदर्भात मिसा वेळार आम्ही खाणी जमो करता. उदार मनान तुम्ही कुमोक करून की विनंती करता. एकामेका खातीर आम्ही मागया. मिसाच्या बलिदान वेळार समेची कृपा निरंतर आमचे ते देवून येऊन दी. जे हृदय घेऊन मिसाचे बलिदान भेटयता ते हृदय संपूर्ण जाऊन दीत म्हणून विशेष करून या संदर्भात मागया. की मेळ्ळ्या चावी टू व्हीलरची ॲक्टिवाची. कोणाची ती जाल्यार तुमी मागीर हांगासर येवन घेवयात.
मोगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तान देव बरी सांज मागता. रोजरमायाची फिरगस तसेच बाळू जुजूचे पुनशेत अलंकार हांगासर मांडून हाडलेल्या ह्या भलायकेच्या रेतेरेक तुमकां समेस्ता मोग असं स्वागत मागता. हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी एकामेका खातीर मागया. प्रत्येरेतीन विविध कश्ट नश्टां वळख जाल्ल्या खातीर नमनमनेच्या तरातराच्या पिडेक वळख जाल्ल्या खातीर समस्यांक बली जाल्ल्या खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. विशेष करून मागया कुटुंबा खातीर. कुटुंबांत मोग, कुटुंबांत एकवट, कुटुंबांत भलायकी, कुटुंबांत समाधान रुता जावच्या खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. कुटुंबांतल्या दादल्या आनी स्त्रिया खातीर म्हणजे पती आनी पत्नी खातीर, आवय बापाय खातीर आमी मागया. कुटुंबाचें जिवीत सुखाचें, दुखाचें, मोगाचें, संतोशाचें, विश्वासीपणाचें जावचे खातीर आमी मागया. तसो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो बरोवसो आमी हर एकल्याक कृपेन आनी बेसांवांनी बरो दी म्हूण मागता आसतना आयच्या दिसा प्रत्येक दिसा पासून मिस भेटयता लॅन्सी डिसोजा मुडबिद्री. देवादेन नतालिया मिनेजेसच्या मरणाचो 25 वर्सां सुगडास कडून मिस दिता बेनेडिक्टा आंद्रादे आत्तोर. देवान आपणा केले उपकारांक रगसान मिस भेटयता फ्लोरिन डिसोजा पोंपई वडो. देवादेन क्रिस्टोफर डिसोजा अजत्म्या मिस दिता सेलेस्टिन डिसोजा अलंगार. ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या इराद्या बसून मागता आसतना आमी एकामेका खातीर मागया. जे कोणा मागतना बासिलान सुगडास काडया, जे इरादे देवन दवरणे मिसाचें बलिदान भेटयता तांच्या खातीर मागया आनी सुमेची बेसांवां जोडया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. मगाळ भावन आनी भयणीनो, आज रेतरेचो पयलो दीस. आज आमी एकामेका पासत मागचें. आमी सगळ्या संवसारा पासत सगळ्यां पासत मागता. तुमच्या पती पासत, तुमच्या पतीने पासत केदाळा तुमी मागला. मोगाचेनो सैतानान पयले अटॅक करचे आमच्या कुटुंबाक. आदामच्या आनी येवेच्या कुटुंबाक पयले ताणें अटॅक केलें. एक भयण म्हाका फोन करून म्हणाली, फादर हांव मिसाक येता, कुटुंबांत हांव तेर्स म्हणटा, पूण म्हजो पती तेर्स म्हणना, मिसाक येना, कुमसार जायनासतना कितलीं वर्सां जालीं. मोगाचेनो जर तर आमच्या कुटुंबांत एक सवाल विचारूंक आसा, तूं तुज्या पती लागीं काजर जाल्ल्या मागीर पती कितलो देवोत जाला, आनी पतीन तूं त्या स्त्रिये लागीं लग्न जाल्ल्या मागीर त्या स्त्रियेत हांव तूं कितलो जेजूक लागीं सरलाय. देखून आज हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना लग्ना उपरांत तूं देवाक चड लागीं जालाय जावं ना तर खंयी एक समस्या आमच्या कुटुंबांत आसा. देखून आज हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमच्या पती पत्नीने पासत विशेष रितीन भुरगीं आमच्या आवय बापाय पासत आमी मागया. आमच्या पातकांची दुग्धन सांगात आमी म्हणया, हांव पातके सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो जगण्याक उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण परातून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर.
देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेगार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता यांची काकृत कर तू बापाच्या उजव्या वस्ताय आमचे मागणे मारून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया तुमची मागणी त्या समा सगळी मती काढा देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुझे मांडावळी परमाने सोलून तुझी शांती आमकां फावो जावं आनी तुझ्या पवित्र सभेक सवस्त कायन तुझी भक्ती करूंक मेळो ओ संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना सिराकाच्या पुस्तकांतलें वसप जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता जो आज्ञा पाळव दिता तो शांती बलियो भेटयता जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता वायटा पाड करता तो सर्वेस्पराक मनवता अन्यायाक पाड करता तो प्राजित बली भेटयता सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका कित्याक आदेशाकाल भेटोंक जायत्यो वस्तू ह्यो प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळ महोनताशी वयर सरता प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वस्पराक मनवता असल्या बलिदानाचो उगडा सदांच उरतलो उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर तुज्या वावराचें प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका हास्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी संतोशान तुजें दशमांश फारीक कर जसे महोन्नतान तुका दिलां तशें तुवें ताका दी तुजे तांके प्रमाणे उदार जा कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो ताका लंच दिनाका कित्याक तो लंच घेना अप्रामाणीक बलिदानांचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना देवाचें उतर
देवाचे व्हड उपकार. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ करून म्हजे लागीं करार केल्ले म्हजे परजेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच मुनसिबेदार म्हणटा, देखून मळब तो नितीवन म्हणून परगडता. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आयक म्हजे परजे, हांव सांगता तें आयक. हांव देव वय तुजो देव. इस्रायेला, तुजे विरोध हांव साक्ष दितां ती आयक. तुज्या यज्ञा विशयान कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुज्यो होम बलियो सदांच म्हजे हुजीर चडत आसात. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. हरसिलो संबाप सर्गानी संसारा सोधनी, ताणी सर्गेंच्या रासाचे खोल ल्हानाक उगडल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. जेजू थंय तावन भायर जुदेया प्रांत्यांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगाय लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवे प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. थोडे फारिजीव ताचे सरशी येवन ताका पारखूंचे इराद्यान अशे सवाल करी लागले. एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेतवे. जेजून तांकां पाटी सवाल केलें, मोयजेन तुमकां कितें फरमायलां? ताणें जाप दिली, वेगळ्या तरेची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हणून मोयजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचलीं. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडतलो. ती दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां ती दोगांय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां ते मनीस मडिना जावं. देवाचे उतर हे म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जायती पती पतीन तुमी हांगासर आसात. लग्न संस्कार स्विकार केल्ली. खरेंच मातसो काळ आराम करच्या पयलें मोगचेनो हो एक मोठो नियाळ आमी आज करया. एक पती आसलो आनी तो इतलो कठीण आसलो की हर एक दीस सकाळीं ऑफिसाक येच्या पयलें 25 कामां एक पट्टी करतलो आनी बायलेक दितलो, हें कर म्हणटलो. पयलेंत ह्या स्त्रियेक त्या दादल्याचेर मोग ना आनी 25 कामां हर एक दीस पुरपुरोन ती करताली. एक दीस तो दादलो मेलो. बरें जालें न्ही. ह्या स्त्रियेक आनी एक दादल्या लागीं लग्न जालें. तो इतलो मोगाळी आसलो की इतलो मोग त्या पयल्या पतीतान तिका मेळ्ळो ना, तो मेळ्ळो. एक दीस तिचे कपाट उस्तिताना आदल्या दादल्यान बरयली 2 चिटी तिका मेळ्ळ्यो 25 कामांची. ती चिटकान पळयता आनी हसता आनी म्हणटा, आतांय हर एक दीस ही 25 कामां हांव करतां, चीट नासतना. फकत त्या मोगा खातीर हांव करतां. हांव पुरपुरोन करना, समाधानेन करतां. हे एब्युजिव्ह पती आसतना हर एक काम पतीक पुरपुरोन करताली.
एक मोगाळ पती तिन्स कामां ती करता म्हूण तिका कळना, मोगान करता. मोगाचें न्हू, आमच्या कुटुंबांत मागणे जायते पोटी मोगान करता मगी पुरपुरोन करता. देवाचें उतर वाचचें आमी मोगान करता मगी पुरपुरोन करता. देखून मोगाचें न्हू, आज जितले आमी देवाक लागीं आसा तितले पती पतीन आमी लागीं जाता. यू रिमेंबर दीस वन पॉयंट. तुजो देवा कडेन तुजो संबंध कितलो बरो आसा तितलो तो संबंध बरो तुज्या पत्नी कडेन आनी पती कडेन आसता. हे उत्तीम एक नियम. देखून देव पयलें मातये लागीं उलयलो आनी म्हणालो, मातये म्हाका तुजे तान उपकार जायचे, विविध तरांचे रूख उत्पन्न कर. मातये देवाचें उतर आयकलें. आतां सांगा म्हाका, मातये नासतना रूख आसता? ना न्ही, पूण आसता. खंयचो रूख? मेल्लो रूख. दुसरे दिसा देव उदका लागीं उलयलो. उदका लागीं उलोवन देव म्हणालो, उदका म्हाका तुजे तान एक उपकार जायचे. कितें? मासल्यो जाय. दर्यांतले सर जीव उत्पन्न कर. उदकान देवाचें उतर आयकलें गी? आयकलें. आतां सांगा म्हाका, उदक नासतना मासली आसता? आसा. तुमी घरा हाडटात पळय रांदूंक, सुकी मासली, मिल्ली मासली, दॅट लिव्स विदाउट वॉटर. आतां देव मनशा लागीं उलयलो, तो ते देवाचें उतर आयकलो? देवाचें उतर आयकलो? ना. आयकल्यारी फळ दिवना ताचे थंय. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 देवाचें उतर म्हणटा, मनशा कसो देवान अध्याय 3 वाक्य 17 म्हणटा, पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो, ते केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. ज्या कुटुंबांत एक पती देवाचें उतर उलयना, एक पतीन देवाचें उतर उलयना, ती मेल्ली मनशां, ती जिवंत आल्ली न्हय. आदाम देवाचें उतर ताका आयकलें, उपरांत येवेक रचलें. येवेन त्या रुखाचें फळ खायना जो म्हणून येवेक कळीत नासलें. कोणाक कळीत आसलें? आदामक. आदावन काय एक दीस आदाम पुरो जाल्लें जायते. सदांच सांगाता बसताली, तिका पुरो जालें कादर जिवितान. देखून एक दीस ती रुखा कडेन येतना, गॉड केप्ट देम इन द एडन. आदामक आनी येवे कित्याक दवरलें कळटा तुमकां? टू प्लांट द सीड्स, टू प्लक द बीड्स अँड किल द स्नेक. देवान एदेनांत कित्याक दवरलें तांकां दोगांकी? बरीं बियां रुतां करूंक, कितें वायट आसा तें उमटून काडूंक, नेर उमटूंक आनी सर्पाक जिवेशी मारूंक. एव्हरी फॅमिली देवान रचयल्लें तुमकां नवीं बियां किर्लत घालूंक, तुमच्या कुटुंबांतलो नेर उमटूंक आनी तुमच्या कुटुंबांत सर्पाक जिवेशी मारूंक. देखून जर तर आदाम आनी एदेन पयिल्ल्या काजरांत तो सोरोप आसलो तर आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत, हर एकल्याच्या घरांत तो आसा. कित्याक म्हळ्यार वेन डाव लिव्स द सर्पेंट एपियर्स. जेन्ना कुटुंबांत पवित्रत्व सांडून वेता तेन्ना सोरोप येता. जेन्ना कुटुंबांत पुरपुरे सडटात तेन्ना सोरोप येता. इस्रायल परजेन मरुभुमींत देवाक ती पुरपुरली. कोण आयले? कोण आयले? विकाळ सरप आयले. आयले की ना? जेन्ना एक गोव बायलेक पुरपुरता, एक बायल गोवाची कोडी काडटा, कितें जाता? विकाळ सोरोप आमच्या कुटुंबांत दिश्टीक पडतात. आदामक आनी येवेक अशें जालें. सोरोप देवान रचूं ना आनी इनवायट केलो. येव त्या रुखा कडेन उलयता, सर्पा कडेन उलयता. आदाम हांगा बसला आनी आदाम येवा तूं हांगा ये, तूं त्या सर्पा कडेन उलय नाका. देवान आमकां अशें सांगलां म्हणटा आनी तोंड उक्तें करून सांगलें ना. थंयचो चुकलो.
देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो, आज काजार म्हळ्यार 3 रितीचो संबंध आसा. एक, पयिल्लें काजार जाताना तूं देवा लागीं तुजो संबंध. दुसरें, तुजे सक्रामेंता लागीं संबंध, तो सक्रामेंत, काजाराचो सक्रामेंत. तिसरें, तुजे बायल पती. शी कम्स थर्ड. द फर्स्ट कम्स गॉड, second comes the covenant, and third comes your partner. When partner becomes first, serpent appears. देखून आज मगचनो मालाकी प्रवादी chapter 1 chapter 2 verse 14, सर्वेस्पर तुझ्या आणि तुझ्या थरनाटपणाच्या पतीने मध्ये साक्षी आसलो. फर्स्ट गॉड, यू आर युनायटेड टू गॉड. जेन्ना देवाक आमच्या कुटुंबांत हांव देवाचें उतर आमच्या कुटुंबांत आमी भायर घालता, थोड मोगाळ भावन आनी भयणीनो, स्वरूप एपियर्स. तूं काजार जाताना देव तुजे मध्ये साक्षी आसलो. तुझ्या आनी तुझ्या तरणाटपणाच्या पतीने मध्ये साक्षी आसलो म्हणटा देवाचें उतर. देखून मगचनो, तुवें एकवटलेल्या तुज्या पती सांगता, पतीने सांगता, देवाचें उतर उलय. आज कितलीं जाणां तुमी सांगता बसून देवाचें उतर वाचता? सांगा. गोव आनी बायल आमी तुमच्या सिन्सियरली यू स्पीक फ्रॉम युअर हार्ट. हांव आनी म्हजो पतीन सांगता बसून देवाचें उतर वाचता. हांव कितले आतां पळय हांगा. दॅट इज वेर वी फेल्ड. देखून आज पयलें मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर वाचूंक निर्धार करा. वतू पास. खरेंच दिसांनी पयलें पती आनी पतीन सांगता बसा, देवाचें उतर वाचा. कित्याक आयचें एक समस्या हाडून आयलें. एक समस्या हाडून आयलें. फारिजेव आनी शास्त्री आनी जेजूक म्हणाले डिवोर्स करचें सारकें न्ही गी. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? खंयचेय समस्या येवं दी, पवित्र पुस्तक म्हणटा, पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा. His answer is from the Bible. So my friends, when every problem comes to your family, the answer is in the Bible. If Jesus could find an answer in the Bible, you too can find. That's why the first word that came from the mouth of Jesus, पयिल्लें उतर जेजूच्या तोंडात हांव आयिल्लें खंयचें गोतागी? ताच्या मिसावांत, मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्ही, देवाच्या तोंडात हांव भायर सरता त्या हर एक उतरा वरवीं जी येता. तुमी लग्न जाताना तुमच्या हर एक समस्यांक देवाच्या तोंडात भायर सरलें हें उतर. जर तर हें म्हज्या जिवितांत कुटुंबांत काम करिना, कम ऑन टेल मी. तुमगेर एक पाड जाल्ली टीव्ही आसा, कोणाक मनी गिफ्ट दिवंक जाताय? तुमगेर एक पाड जाल्ली बरी फ्रिज आसा, 50,000ची, पाड जाल्या, काम करिना, गिफ्ट दिवंक जाताय? तर सांग म्हाका, इतली जाणां तुमी हांगा पती पतीन आसात, तुमच्या घरा हो पवित्र पुस्तक काम करता? टीव्ही पाड जाल्यार आमी उडयता, फोटो येता, हें काम करता? God created you, God brought you together so that this may work in your family. आमच्या कुटुंबांत देवाचे उतर काम करीजे म्हण देवान आमकां. देखून तुज्या घरार दीस तुका उडास आसा, तुका दिल्ल्या गिफ्टा मध्ये हे कितें आसलो? बायबल आसलो. कित्या? काजार खंयच्या दिसांत तुवें देवाचे उतर वाचिचें आसलें? कारार दिसांत न्ही, काजारा उपरांत. देखून देवाचे उतर मालाकी प्रवादी म्हणटा, कीर्तन अध्याय 2 वाक्य 14, सर्वेस्पर तुझे आणि तुझ्या तरणाटपणाच्या पतीने सांगता साक्षी आसलो, तुझ्या कारारा दिसा तो तुझे साक्षी आसलो, काजारा दिसा न्ही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सेकंड, आदाम येवेक एप्रिशिएट करिनातलो. आज इतली जाणां पतीने आसात, सांगा म्हाका कितले जाणांचे गोव तुमकां, तुमी एक बरें रांदल्यार आज रांदलें बरें जालां म्हणटात? सत्य सांगा, आज रांदलें बरें जालां म्हणटात की? थोडी फाटल्यान पळयता, हांवें हात वयर घालना तो काला म्हाका वर धाडायत कोन्ना मागीर खोर्सान. बारी अप्रूप हांगासर बसले, एक 15% की 10% कितें हात वयर घाले. वी डोंट एप्रिशिएट ईच अदर. आदाम येवेक एप्रिशिएट करून सुकलो, देखून रुकार आयलो, सैतान ताका हेवा तू कितली सोबीत,
हेवा तू कितली सोबीत, तुझो ताळो कितलो सोबीत. ही भुल्ली देखून वेन यू डोंट एप्रिशिएट युअर पार्टनर, वेन यू डोंट एप्रिशिएट युअर चिल्ड्रन, सैतान एप्रिशिएट करता एव्हरी डे अत्यंत एक पोटी नाही. दॅट्स वाय येस्टरडेज फायर इज टुडेज ॲश, येस्टरडेज manna इज टुडेज मॅगेट्स. एव्हरी डे देवाची उतर आमकां वाचूंक जाय मगचनो. देखून एक बरें एक्सचेंज जाता. तूं पती आनी पतीन दोगां सांगाता बसून बायबल वाचतना बायबल तुका वाचता. वेन यू रीड द बायबल रीड्स यू. हालेलुया, हालेलुया. तुवें बायबल वाचलेचे की चड बायबल तुका वाचता. जेन्ना तूं देवाचें उतर वाचताय तेन्ना बायबल तुका म्हणटा बाबा तुज्या काळजांत येयल्लो आज राग आसा तें सोड. बायबल तूं वाचतना बायबल तुका म्हणटा बाबा तुज्या काळजांत येयल्लो आज मोसर आसा तें सोड. इल्लें एप्रिशिएट कर, इल्ली दयाळ जा. बायबल रीड्स यू. देखून आमी एका तंतर आसा. एक दाखलो तुमकां सांगता. हो हंत कसलो म्हळ्यार पेद्रू लूक चॅप्टर 5 जेजू म्हणटा तुमची जाळां गुंडायेक देवया. पेद्रू कडेन जाळ आसलें, 2 आसली, तालेंत आसलें, पूण एक मनी मासली मेळ्ळी की कित्याक जाळां धुवंक आसची की मासली बरोवंक आसची. तो जाळां धुतालो, नितळ करतालो. नो, ही हाडे एम्प्टी नेट्स. पवित्र पुस्तक आसा, मागण्याची पुस्तकां आसात, सगळें आसा. पूण आमची 2 काली आसा, आमच्या कुटुंबांत जाळ काली आसा, आमची आर्थीक स्थिती काली आसा. कित्याक हांवें पळयलां एका कुटुंबान 40 वर्सां ते केदळा ते आबान शिकयलेले मागणे आतांय तेंत मागणे म्हणटात, आतांय तेंत कंतार म्हणटात. ती खंय मासली धरतात थडीर गुंडायन न्हय. गो डीप इनटू द वर्ड ऑफ गॉड. वसा इल्ले गुंडायक वसा देवाच्या उतराची. 3 वर्सां उपरांत तस्सू पेद्रू तिबोरिया सरोवरांत जेजू पुनर्जीवन जाल्ले उपरांत मासली धरता. जेजून जाळ खंय घालूंक सांगलें उजव्या कुशीन. तर आतां सांगा म्हाका वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन गुंडायक देंवोवचें आनी उजव्या कुशीन घालचें? वॉट इज द डिफरन्स? तस्सू जेजू, तस्सू पेद्रू. गुंडायक गेल्यार पावना आमी मागण्यान. आमी रायट डिरेक्शनार मागत जाय, करेक्ट आमी मागूंक जाय. आमकां करेक्ट मागूंक शिकूचें देवाच्या उतरान मात्र. मगचे न्हू म्हजे कडेन 1 करोड रुपये दिवन कोणाक म्हण एक क्रिस्तांव करूं म्हाज्यान जाताय? हां, तो येत मागीर फात येवचो ना. भांगार दिवन कोणाक म्हणी क्रिस्तांव करूंक जाताय? जाता. कोणाक म्हणी कितले पयशे दिवन कोणाक म्हणी बदलूंक जाता. बट देवाचें उतर दिवन क्रिस्तांव करूंक जाता की ना? ताळयो दिया मगळ भावन आनी भयण. हालेलुया, हालेलुया. दॅट्स वाय तुज्या हातांत आसा. एका काळार आमच्या हातांत नातल्लें, आतां हातांत आयलां. वासा हातांत आसा तें वासा, हातांत आसा तें वासा. देखून देवाचें उतर आमकां वाचूंक मात्र दिल्लें न्ही. केवल वाचताय जाल्यार तूं थडीर आसाय. इल्लें नियाळ करताय जाल्यार तूं गुंडायक आसाय. रायट डिरेक्शन म्हळ्यार खंयचें गोता गी? उजव्या कुशीन घालचें म्हळ्यार खंयचें गोता आसा गी? एझेकियल चॅप्टर 2 वर्स 8 काडा. एझेकियल चॅप्टर 2 वर्स 8 देवाचें उतर म्हणटा तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दिता तें खा. आनी चॅप्टर 3 वर्स 3 म्हणटा मनशा पुता हांव तुका दिता तो कोवळो दादोशी खा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडांत मोवा भाशेन गोड जालो. हालेलुया, हालेलुया. हेंच उतर परत जेरेमाया चॅप्टर 15 म्हणटा हांवें तें देवाचें उतर केलें आनी म्हज्या तोंडांत मोवा भाशेन गोड जालें. रेवलेशन चॅप्टर 10 वर्स 9 म्हणटा हांवें तो कोवळो केलो म्हज्या तोंडाक मोवा भाशेन. हालेलुया, हालेलुया.
भावन आनी भयणीनो कुटुंबांत देवाचें उतर इतलें म्हत्वाचें की देवाचें उतर वाचतना तुका मोवा बरी जाल्यार तूं कितें जाता म्हळ्यार आनिल्लें खायजें मोव आल्यार मोव केल्यार आनिल्लें खायजें म्हणटा जाता न्ही गे देखून आमी वी आर डिस्करेजींग बायबल डायरी तातूंत इल्लें आसता तुका आनिल्लें वाचूंक चड मन पवित्र इन्स्पायर केल्यार तुका वाचूंक जायना तूं बंद करता बसताय देवाची उतर मोवा बरी आनिल्लें वाचता देवाचें उतर वाचल्लें मोव साकुलो म्हणटा हें मोव बरें आसा येत तांगडीतान परतेक मोव हाडिजे वा येत राणांतान परतेक मोव हाडिजे तूं वाचल्लो म्हणटाय देवाचें उतर बरें आसा आनी 4 जाणां सांगताय नांतर देवाचें उतर फोर्सान त्या पयल्या पती कशें फोर्सान ती काम करताली तसल्या मनोभावान नामकें वाचतें देवाचें उतर वाचल्यार तुका कोडू जातलें देखून आयच्या दिसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत पवित्र पुस्तक काम करता गी पतीन सांगाता बसून तुमी मागणें करतात गी करिनाटल्यार माय फ्रेंड्स देर इज अ जेजेबल स्पिरीट इन द बायबल जेजेबल स्पिरीट म्हळ्यार कितें जेजेबल म्हणल्यार राणी आसली आहाज म्हणचो राय आसलो राय कंतीन बसलो राणयेन वचून विचारलें कित्याक कंत नाबोतान म्हाका तो दाखा म्हणलो दिना म्हणला जेजेबेलान कितें केलें कोत्ता गी नाबोत तूं काल्या कंत करताय हांव आसा न्ही गेली नाबोताक जिवेशी मारलें आनी गोवाक वस आनी तो दाखा म्हणलो आतां नाबोत मेला कितें जालें गता कळीत आसा भावन आनी भयणी तुमकां जेजेबेलाचें रगत नाबोताचें रगत खंयच्या सुवातेर सुन्यांनी लेवुल्लें जेजेबेलाचें रगत सुन्यांनी लेवलें संतत कितें जाली आदाम ताच्या भुरग्यांक आनी पत्नीक देवाचें उतर दिवंक चुकलो कितें जालें एकलो मर्डरर जालो एकलो मेलो जस्ट बिकॉज देवाचें उतर तांणी घेवन हातांत देखून आज इतल्यांत हांव तुमचे लागीं विनंती करतां करज मातसो काळ फाल्यां आराम जाता दयेकन पतीन सांगाता बसा वाचा देवाचें उतर वाचा जैन देवाचें उतर तुमी वाचतात सैतान एका आयुधा खातीर भियल्लो जेजू लागीं देवाचें उतर आसलें मरी देवाची उतराची माता हांव तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार ती गर्भेस्त आसतना कितेंच म्हणून येतली तिच्या गर्भांत आल्ल्या बाळाक ती म्हणाली आत्मो म्हजो सोम्याक ना वाडता देवा म्हज्या तारुका थंय उल्हासता तिणें कोणाक म्हणलें न्ही 3 म्हयन्याच्या बाळाक तिणें म्हणलें आज कितल्यो गर्भेस्त स्त्रियो न्हू तुमी तुमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर वाचतात गर्भांत आसलेल्या भुरग्याक आमी वाचिना इतर धर्माचे वाचतात आमी देवाच्या उतराची परजा वी आर द पीपल ऑफ द बुक लास्ट इयर ऑक्टोबरांत हांव पडटा गेल्लो आमचे कथोलीक कोंकणी क्रिस्तांवांची गत कितून पावल्या म्हळ्यार थंय एकलो ब्राह्मीण आमकां देवाचें उतर दिता वेर आर द कॅथलीक कोंकणी स्पिकींग कम्युनिटी देन आमकां कोणें देवाचें उतर दिचें मुस्लिमांनी आमी देवाचें उतर आमच्या कुटुंबांत वाचूं ना पतीन वाचूं ना देखून आमचो पवित्र पुस्तक ओडला आनी हिंदवांच्या हातान दिला वसा म्हज्या परजेक तुमी परगट करा कम ऑन डू यू वॉन्ट द नंबर ऑफ पीपल द हिंदूज अँड मुस्लिम्स प्रोक्लेमिंग द बायबल टू द कोंकणी स्पिकींग कम्युनिटी तर कोणे लजेर पडचे देव आमकां लजेर घालता आमच्या कुटुंबांनी आसा मागणी आसा ना म्हणून ना बट विच इज मिसींग दिस इज मिसींग प्लीज ह्या करजमाच्या काळार वी डोंट हॅव फ्रुट्स बिकॉज वी डोंट हॅव रूट्स आमकां फळां नात कित्याक पाळां नात आमचे ते पाळां नात आमी वयर वाऱ्या व्हरता वा रेवेर थंय वयर जाळ घालता हांव देखून इफ यू वॉन्ट द फ्रुट्स गो टू द रूट्स गो टू द रूट्स मुखार बाबडीनो आतां काणयेचो वेळ काणयेक तुमचे धर्मसम मुकरतात उदार मनाक मुकरचे ह्या वक्ता काणयेचें गीत गावचें आनी काणी करपूंची
आज भेटयता. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, तुमी अर्पूंची कानीक आनी उंड्या वायनाचें अर्पण बलिदान देवाक मानतसलें जावं म्हूण तुमी सगळीं मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेत आमच्या नक्या सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन तुंस आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम सरकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन बसूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्वातय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकोळ तुवें रचलें, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाखनता तारान मेळलेली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतसून एकाच ताळ्यान निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तुम पवी, तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रग. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवंत असताना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हजे रक्तची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया.
सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता. पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारात विस्तरलेली तुझे भुवीस सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरो मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इश्टगती दंतरलेल्या समेस्ता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. जायतीं जाणां तुजेर बरवसो दवरन तुजे लागीं आयल्यांत त्या सर्वांची काकूळट कर. जे कितें ती मागतात कितें ती आशेतात सगळें तांकां फावो कर. अहंकार मरी तुज्या देवाची माय संगती तिचो पती भगवान जुजे भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या कुटुंबांनी जर तर आमचो पती वा पतीन देवाच्या उतराचेर आसक्त ना मागण्याचेर आसक्त ना वा तसरी कुटुंबाचे सांदे तुमकां आसात आनी उडास सगळ्यां पासून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले आमकां तूं निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून रा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी. मोगळ बाबणी नो दयकर आमी बसया. आतां कुमगार असो वेळ क्रिस्त प्रसाद जेजूचे मास उंड्या रुपी आमी सेवता. भोव पवित्र संस्कार आनी जेजूचे मास आमी सेवंक वेता. हो भोव पवित्र संस्कार ह्या पुंतळार फकत आमी जिबेर मात सेवसो. जिबेर मात्र तेरा कडेन कुमगार म्हणटात तुमी येवन तुमकां खंय लागीं जाता थंयसर भक्तीन तुमी कुमगार सेवसो. सेवतना जिबेर मात सेवसो. ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದುದು.
ಇತರರು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ઊંડો જીવિતાસો ઉસ્વાળ સંસારાસો સોમી જેસુ મોસો દેવી કાણાન પોસો ઉત્મિતાન બાગોસો એક માતાશ્રો મોસો જેસુ ગોળ્યા બોલ્યા દેતો જીવિત માગા જેસુ Krista કર્યા ગયે તું પાવ માગા જેસુ ગોળ્યા બોલ્યા દેતો જીવિત માગા જેસુ Krista કર્યા ગયે તું પાવ માગા करे सत्करी वाट करेस जीवितांचे करे मी पृथ्वीचे पुनर्जीवन पोणकीर आमच्या बरवशाचे देणे ख्रिस्त्रायाचे जेसू गोळ्या बोल्या देतो जीवित मागा जेसू Krista कर्या दये तुम पाव मागा
सोम्या अर्गा तुका. प्रार्थुया. काकुळदार बापा, सोडवून दितल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या सस्नाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी. मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दय करून आमी बसया. मगळ बाबणीनो, आतां ती भोव पवित्र घडी सुरू जाता. भलायकेची घडी, समाधानाची घडी, संतोषाची घडी, आशिर्वादाची घडी. सक्रामेंतांतल्या जेजूच्या बेसांवाच्या शिवराची घडी आरंभ जाता. ताचे फुडें 2 कळवण्यो. मोगाच्या बाबणीनो, आयच्या एका दिसाची रेथीर हांगासर सोमता. हांगासर न्ही, उपरांत आराधनाच्या उपरांत सोमता. फाल्यां सांजेर 4 वरार प्रेज एंड वर्शीप, 4:30 देवाचें उतर. सांजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान, 7 वरार सक्रामेंताचें आराधन आनी ह्या वेळार भलायकेचें सुटकेचें मागणें आनी खंडीत साहित्यांक सुटका दिवचें आसलें. फाल्यां सिंजचो बुधवार सर्वांक उपास रावंक कायदो आसा. देखून उपास करया आनी मागणें करया आनी फाल्यां भलायकेचें दायज जोडया. फाल्यां मासली खावंक आडवरलां. ह्या संदर्भार फाल्यां हांगासर 3 मिसां आसात. एक सकाळीं 7 वरार आनी एक 9:15 वरार आनी सांजेर 6 वरार. ह्या 3 मिसांचेर आमी माथ्यार सिंज घालता आनी मनशाक जागवण दिता. म्हणजे देवाचें उतर जागवण दिता. मनशा तूं जावन आसाय दळ आनी दळीक तूं फाटीं वेतलोय. तुजी देखून तुजी साल समकण सरकी करून घे आनी सरकीची वाट धर. कित्याक जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. त्या सताच्या वाटेन सुलोवंक जेजू आमकां आपण दिता आसतना फाल्यांच्या दिसा माथ्यार सिंज घालून आमी हो प्राजीत काळ सुरू करता. देखून फाल्यां हांगासर सर्व लोकांच्या माथ्यार आमी सिंज घालतले. देखून तुमी व्हडा संख्यान हांगासर येवचें, ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावचें आनी सोम्याची कृपा जोडची. मिसा उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसता आनी आराधनांत सोम्याची भरपूर बेसांवां आनी भलायकी, संतोष, समाधान आनी जें कितें आमी मागता तें खंडीत जोडूंक आमकां साध्य जातलें. ह्या संदर्भात तुमचे लागीं विनंती आसा, आमचे खातीर मागा. प्रतिनिधीन ब्रदर प्रकाश बाब सिरेल तांच्या पंगडा खातीर आनी आमच्या खातीर मागा आनी आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमकां समेस्तांक स्वामी जेजू क्रिस्त बेसांवांनी बरो मागलेलें फावो करूं. आतां आराधनाक आयते जावया. उबे रावया. मिसाचें बेसांव आमी घेवया. उपरांत सक्रामेंताचें आराधन. सर्वेस पॉल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर्पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मगाच्यानो आमच्या मध्ये दस्सू जेजू आमच्या काळजांत येयलो जेजू उंड्याच्या रुपार येवन आसा दोनी हात आमचे वयर बारया आतां जेजूक आमी स्तुती करया हालेलुया 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 स्वागत करूया जेजू आमच्या कोटमान आमच्या घराब्यान आमच्या जिवितांत राय चरायाक आराधन करूया वाकाणया तका वडा त्रास करूया आमी तका अरे सदनी तो जीवनांतलो तो जावन आसा हालेलुया 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 येशुवे हालेलुया 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 रिया 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 रते 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 हालेलुया 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 कया सदा स्तुती करूया कांटर स्तुती करूया आज वाक्य सगळं आम्ही अनुभव करूया वाक्य पद अनुभव करूया राय सराय धन्य सदानी सस्ता विशाल सोना सस्ता विशाल सोना आत्मा सांसोना सोना दोन्ही हात आमचे जोडया दोन्ही हात आमचे जोडया योकरे संजेचे नजर गाया पळ्या ते जेजू सगळे जेजू पळा सगळी जेजू पळा पळ्या जेजू साम 34:5 म्हणटा कीर्तना 3:4 वर्ल्ड 5 कीर्तने 34:5 वाक्य म्हणटा की ताचेर नजर लाय आज तुझे कष्ट हिराराय ठबळे काय अडकळ्यो देवसर येदोळ पर्यंत कंची वाटो ब्लॉक करून दवरला ती सगळी वाटो यावळ उक्तो जावचो वेळ पावर अँड अथॉरिटी जिवितांत देवान तुका दिला जराम्या वांठान परतून उबे करू बाबा आणि बहिणी परतून उबे करू ती सकल देवान तुका दिला दोन्ही हात आमचे जोडया योकरिस्तेचे नजर लाया पळया ते जेजू यो जिवित असो उडो प्रत्येक तरान जुवा प्रमाणे शुभ अर्थ अविश्वास ओल्ड फर्नसर 1 म्हणटा जॉन चॅप्टर 6:51 उद्धार म्हणटा हो जिवित असो उडो हो जिवित असो उडो हो जिवित असो उडो आज जिवित दिवंक आयला जिवित दिवंक आयला जिवित दिवंक आयला कोणी एकले ह्या सुवातेर खाली आता वचूंक दिनातलो जिवित दिवचो जेजू आज मॅथ्यू 11:28 म्हणटा की तुझ्या दोळ्यांत ती दुःख हांवें पळयला कष्ट जाल्यार येया 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 आज तुका सुटका लाभोवंक हांव आयला दोन्ही हात आमचे जोडया तुझ्या कुटुंबांत सांगात मेळो ह्या सुटकेचो वेळ तुझ्या कुटुंबांतली सांगलो तुरचो वेळ बांदपाचो तुरचो वेळ सगळे सांगात मेळून योकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता म्हण वडा तळांत तोंड उक्तेगन वडा तळां म्हणया आमी योकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता वडा तळां योकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता योकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता हालेलुया 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 सगळे संवाद वडा तळांत गावस म्हणया हालेलुया वडा हालेलुया 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 दुसऱ्या पुढे आमचे तकले बागोव्या वळार म्हज्या मोगाचेनो योकरिस्तांत जेजूच्या हातांत आमचे कुटुंब तुझ्या गांवाक तुझ्या बायलेक तुझ्या भुरग्यांक समर्पित कर
तकले भागून 3 पटी वडता उचार म्हणया येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी मुझे कुटुंब तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी मुझे कुटुंब तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी मुझे कुटुंब तुका आराधन करता हालेलुया हालेलुया वडता हालेलुया 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 येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हणा येवकरिस्तांतल्या जेजू सगळो आमचो ताळो उक्तार म्हणा येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक सुटका लाभय पडता म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक सुटका लाभय येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हाका सोडय म्हाका सोडय म्हाका सोडय म्हाका सोडय म्हाका सोडय म्हाका सोडय हालेलुया आनी वडा हालेलुया वडता हालेलुया तिसऱ्या पटी आमचो हात आमी जोडया तकले बागोवया ह्या वेळार आमच्या कुटुंबांतलो संबंध सारको चित्र मागया येवकरिस्तांतल्या जेजू काल जाता तो आराधन करता Acts of Apostles chapter 16 verse 31 तो एकलो आज 7 मानशी जाला सगळे तुझे कुटुंब साल्वार जातले बेबत्यापणांत अनिष्काळपणांत रागांत झगड्यांत मोसरांत गर्वांत तुझ्या भावाक तुझ्या भयणीक तुझ्या गावाक तुझ्या बायलेक तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या माय मावाक तुझ्या आवय बापायक जेजूच्या समर्पित कर वडातळा म्हणया आमी येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी मुझे कुटुंब तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी मुझे कुटुंब तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी मुझे कुटुंब तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजूची आमचे दिश्ट कांसवया सगळे गायन घेवया आराधन आराधन म्हणून सगळे तोंड उक्ते आराधन करीत जेजू आराधन करता 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 असताना सर समस्या तो सांकळे तो जेजू सुटता आनी सोडवण लाभयतलो कीर्तन 95 वळ 7 म्हणटागी येया मान बगवया आमच्या देवाक आमच्या सर्वेस्परा देवाक आराधन करया स्तुती करया कित्याक तो जिवो देव जावन आसा तुझे सांकळे तो सुटका लाभयतलो तो सुमी जावन आसा सगळे हात उक्ते दवरया आनी म्हणया वेळा आराधन स्वादी सक्रामेंता आराधन म्हणया आमी आराधन स्वादी सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता जेजू दैवी सगळ वळवून द्या दैवी पोजू वळवून द्या वळा दोन्ही हात वयर म्हणया Hallelujah.
Eucharistante Jesus. Eucaristante Jesus. Eucharistante Jesus. Eucaristante Jesus. Jesus. Eucaristante Jesus. आम्ही आराधन करच्या जेसू. आम्ही आराधन करच्या जेसू. आम्ही आराधन करच्या जेसू. आम्ही आराधन करच्या जेसू. तुझ्या सर्वंतरा. तुझ्या सर्वंतरा. तुझ्या जीवदातरा. तुझ्या जीवदातरा. तुझ्या जीवदातरा. तुझ्या जीवदातरा. जीवदातरा. तुझ्या जीवदातरा. सुटकाला बोल. सुटकाला बोल. सुटकाला बोल. सुटकाला बोल. सुटकाला बोल. सुटकाला बोल. जेसू. 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 तुझ्या सर्वंतरा. तुझ्या सर्वंतरा. सर्वंतरा. तुझ्या सर्वंतरा. काकळोत कर. तुझी काकळोत कर. काकळोत कर. तुझी काकळोत कर. हालेलुया. 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 दोन्ही हात वर मध्ये जो आराधना म्हणूया आवडा. Eucaristante Jesus. Eucaristante Jesus. Eucaristante Jesus. Eucaristante Jesus. Eucaristante Jesus. हे मुझ्या कुटुंबात. हे मुझ्या कुटुंबात. हे मुझ्या घरात. हे मुझ्या घरात. जेसू. 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 तुझ्या रक्तानं. तुझ्या रक्तानं. नितळ कर. नितळ कर. नितळ कर. नितळ कर. जेसू. 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 वर्षान वर्षा. वर्षान वर्षा. वर्षान वर्षा. वर्षान वर्षा. सगळे संपूर्ण साथ. अडकळे संपूर्ण साथ. जेसू. हे जेसू. आज मग सोडे. 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 जेसू. 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 सुटकाला बोय. सुटकाला बोय. सुटकाला बोय. सुटकाला बोय. दोन्ही हात आमच्या दोन्ही तळ आमच्या नम्यावर. दंत चक्रत्यांत विश्व 2 ओळ 21 म्हणटा. जेजूचे नाव तर आजूला मारताय. जे काळाचे झाड आहे तुका सोडण्यात आवडा. सोड द पावरफुल डेलिव्हरन्स आवडा. Eucharist जेजू ख्रिस्ताद्वारे. Eucharist. 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 Eucharist तुमका देवसा रावंक जायना. जे काळाचे गायब रावंक जायना. तो कोणेही बांधून दवरूंक जायना. Eucharist. 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 जिविताचो उडो. जिविताचो उडो. जिविताच्या उड्या मुखार देवसाराक रावंक जायना. सलवाणेच्या आत्म्या रावंक जायना. दोन्ही हात उक्ते दवरा. सगळे उभे राहा. दोळ्या आमची दापा. खंय आसा थंय दोळे दापया. सरकीचे सगळं अनुभव करसो वेळ हो सवन आसा. जेजू तुका आपडसो वेळ हो सवन आसा. जे तोंडा उसारो सुरू कर. जेजू म्हणून सुरू कर. सगळे तोंड उक्ते आनी म्हणा जेजू. जेसू. जेसू. म्हणा जेसू. तांत्या वडल्या तळा म्हणा. जेसू. जेसू. वडा तळा म्हणा. जेसू. वडा तळा. जेसू. तांत्या वडा तळा म्हणा. जेसू. 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 कंटिन्यू जेसू. 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 ओसारा. जेसू. ओसा. जेसू. ओसा. जेसू. ओसा. जेसू. ओसा. जेसू. 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 ओसा तेरा बाबडा. जेसू. जेसू. दोन्ही हात वैर मारा. जेसू. दोन्ही हात वैर मारा. जेसू. पुढा मारा. जेसू. जेसू. ओसा. जेसू. ओसा. जेसू. ओसा. जेसू. ओसा. जेसू. ओसा. जेसू. ओसा. जेसू. 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 रिया. 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 जेसू. 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 जेसू.
तुम्ही उसारा दोन्ही हात वैर मारा डोळे तुमचे दाबा वडा तळा म्हणा जेसू म्हणून तुम्ही उसारा वडा तळा आणि वडा तळा कांटीने उसारते रवा उसारा उसारा कांटीने उला मारते रवा 12 जणांच्या मायग्रेन हेडेक जे बरे करते असा वडा उसार उसार वडा तर उसारते राव तुझ्या डोळ्यात दूध बाहेर येऊ द्या वडा या काळजाची काय फेकू दे काळजाची काय फेकू दे शेसू शेसू म्हणते रवा कोणी तोंड टापी नका उला मारा टांगता येतं वटल्या त्या उला मारा शेसू म्हणून उला मारा भारती में उलो मार उलो मार उलो मार उलो मार शेसू 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 साहित्य लोक हात येते असा वडा साहित्य हात येते असा वडा तुझे कष्ट कळीत असा तुझे सोलवणी कळीत असा भारती में सांग जेसू 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 मोठे रवा उलो मार उलो मार उलो मार उलो मार उलो मार जेसू नासराताच्या नावान सर्वांतरा जेजूच्या नावान तू खंच्या सांगण्यात असाय खंच्या बांधणीत असाय खंच्या बांधणीत असाय तो सुडका 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 देवसराच्या सगळ्या बाहेर येऊ देवळा बाहेर येऊ दे बाहेर येऊ देवळा म्हणते रवा जेजू 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 म्हणते रवा घेतल्या नीद येणार ते बरे नीद तुका जेजू फाव करते असा वळा जेजू फाव करते असा वळा जेजू फाव करते असा वळा जेसू 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 म्हणा 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 उसारा उसार 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 रमगाराच्या पत्रांत विश्वास 10 ओळ 13 म्हणता की सर्वेस प्रचना कोण उला मात्र सुटका मिळते असावा सुटका 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 म्हणते सुटका म्हणते जेसू 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 मला सोडे सोडे जेसू सोडे जेसू कोणी कोणा पुढे नका तुमच्या डोळे दापा सुटकेस वेळ होसवून असा सुटकेला आमचा वेळ होसवून असा जे काळजात आले सगळे काय पेगोस वेळ चित्र होसवून असा काळजाची जो येते असा येते असा येते असा येते असा जेसू म्हणून सांगते रावेळा सोडायची सोडायची रती 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 मग टपडो मारियाल टपडो जेजूच्या रक्ता जेजूच्या रक्ता जेजूच्या रक्ता जेजूच्या रक्ता आमचा सुटका फौजा देवा जेजूच्या रक्ता सुटका फौजा देवा सुटका 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 देवसला काळोखाच्या अंतराच्या वाईट पदवी ना वेळा पदवी ना कुडीच्या पदवी ना जेसू 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 आमच्या दोन्ही हात आमच्या तकल्यार दौऱ्यावाळा आमच्या मातृकाचं पायांची नाक्षित्र्या जे किती असा सगळ्या वेळा सुटवून असं तेवढा याचा हुकुमनार मागता असताना सगळ्या सांगण्यात सुटका मिळते असं वळा फाईल्स चिपडा असतात जेजून दोघा जण बऱ्या पॉइंट लाभायला वळा युट्रस किती समस्या असते जेजू तुका हात लायते असा वळा युट्रस किती समस्या असते जेजू तुका हात लायते असा वळा हात लायते असा वळा प्रत्येक जण 4 जण स्किन एलर्जी असा जायत्या वयसाला गेलाय त्या पिढेक वकादत नातल्या बरी येदोळपर्यंत कष्ट ते असे जेजूच्या रक्तान सुटका फौज ते असा वळा जेजूचे रगत तुझेर वळून येते असा वळा वळून येते असा वळा याच मार्च महिन्यात सोगासनाची कोर्ट केस असा आज टेन्शन असाय केस कोणाच्या साईडी वेता म्हणतो कष्ट होऊन असाय आज जेजू उलो मारते राव जेजू उलो मारते राव तुम्ही तेच म्हणा
जेसू 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 मोठे रवा याचा तुमच्या क्रमांकाला म्हणा जेसू 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 मोठे रवा जेजू उलमरा वडा ताळे उलमरा जेजू जेजू उलमरा उलमरा वडला ताळे उलमरा जेजू उलमरा 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 जेजू उलमरा 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 स्वामी जेजू तुमका आपडताय बघता गुण करता तुमका आपडताय बघता तुमचे सगळे समस्या परिहार करता जेजू 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 स्वामी आमच्या जीविताच्या दातारा आमच्या सोडवंदारा आमच्या सुटकेच्या दातारा आज विनंती करता हे सगळे भक्त तुझा आशीर्वाद कर तुझी गुणकरची देवी सगळं त्यांच्या शिरा वळे तुझ्या पवित्र रक्तांत का तळ कर तुझ्या नावांत का बरी कर जेजू तुझ्या नावांत का गुण कर जेजू तुझ्या नावांत का सुटका दे जेजू तुझ्या नावांत का बेसवारी बर जेजू 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 जीसस जीसस touch heal shadala bala 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 yes Jesus touch heal shadala bala 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 गुण केला जेजू देवसाला धावलेला जेजू सैनिक सुंदर केला दोन्ही हात आमच्या वैर नेट दोन्ही हात वैर नाजरात जेजू प्रेस्ट नावान आमच्या कुटुंबात सुटका मेळचो वेळ यावळा तुझ्या कुटुंबात कितें मुण्या कोण असं जेजूक सांग यावळा यावळा जेजूच्या कुटुंबात कोण जागो सेल जायना की प्रत्येक तरह जाग्यान बरकत ना की इवन जाग्यान कितें की बरोड पडला बरी आसा की जाफरो जाग्यांत आज कांयच बेळ्यानातल्या बरी आसा की इवन त्या जाग्यान ड्राय आसा की बळा ड्रायनेस सगळं सगळं त्या जाग्यात तुटून पडून दी आशीर्वादा किंवा पायदल भुंयचेर देवने होती म्हणून दोन्ही हात वयर मारून साम 121 वडा तळा सगळे सांगात म्हणया वळार पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता कैतावन येता म्हजो आधार सर्वेश्वरातावन येता म्हजो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार तो तुझे पांय निसरोवन दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना झेमेना सो राखणो निदाना झेमेना सर्वेस्वर तुझो राखणो जो तुका सावळी दिता सर्वेस्वर तुझ्या उजव्याक आसा ईश्वरचो सूर्य तुका बाश करचो ना आनी रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटाचो सर्वेस्वर तुका राखतलो जो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्वर तुका राखतलो आता आणि सदांकाळ हालेलुया 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 येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू भायर आनी भितर येता आसतना हांव भायर आनी भितर वेता आसतना राखोंक जाय तुवेंच राखोंक जाय हालेलुया हालेलुया येवकरिस्तांतल्या जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हज्या भुरग्यांक तुवें राखोंक जाय तुवें राखोंक जाय सगळ्या सांकळेत हांव सगळ्या सांकळेत हांव सगळ्या बंदकणीत सगळ्या बंदकणीत सोडोंक जाय तुवें सोडोंक जाय हालेलुया हालेलुया आरवडा हालेलुया 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 हालेलुया
जेजू 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 म्हणा जेजू 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 आमच्या कुटुंबात सुटका लाभोय आमच्या कुटुंबात सुटका लाभोय हालेलुया 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 दोन्ही हात येऊकर असतात त्याचे मुक्ते द्वारा दोन्ही हात मुकाराडा दोन्ही हात मुकाराडा इला हात नीट मुकाराडा इल्ल्यास आमच्या तोंड उक्त्या करा आमच्या मुखाच्या दिशेने पळू नका व या तिन्ही दिवसा विशेष सुटका तुमच्या जाग्याक तुमच्या कुटुंबातल्या सांद्याक तुम्ही हाताला कामाचे तुमच्या बिझनेस तुझं गोपती परगावंत सागी तुझ्या बायल परगावंत सागी तुझी भुरगी परगावंत सागी विशेष सुटकेस वेळ हो सवन असा म्हज्या मोगाचेर तो जेजू सोडयता 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 तो आयला सोडो तो आयला सोडो सगळ्या सांगला तो सोडो कोणे सांगला जाफरो तुमच्या जाग्यार कितें केला म्हण जेजू म्हणटा हांव सगळे मुचेर घेतलो तुका सुटका लाभयतलो तुज्या हातागेल्या कामाचेर हांव आशिर्वादा आशिर्वादा आशिर्वाद वयतलो तुझे मुखामोल आज परसळशे करतलो तुझ्या दोळ्यांत दुका आज हांवें पळयला तुझ्या दोळ्यांत दुका हांवें पळयला तुझ्या दोळ्यांत दुका हांवें पळयला तुझी खंत हांवें पळयला तुझी खंत हांवें पळयला सगळे म्हज्या पडला वडा तळा उसारा येवकारिस्तांतल्या जेजू 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 हांवें आराधन करच्या जेजू हांवें आराधन करच्या जेजू म्हज्या सडवंतरा 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 म्हज्या जाग्याक म्हज्या जाग्याक म्हज्या घराब्याक म्हज्या घराब्याक हांवें हातागालच्या कामाक हांवें हातागालच्या कामाक सोडय सोम्या आज सोडय सोडय सोम्या सोडय सोम्या सोडय सोम्या सोडय सोम्या सोडय सोम्या सोडय सोम्या सुटका लाभय सोम्या सुटका लाभय सोम्या हालेलुया हालेलुया आशीर्वादित करच्या जेजू आशीर्वादित करच्या जेजू आमकां आशीर्वादित कर 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 आशीर्वादित कर आमकां आशीर्वादित कर हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात आमच्या नेट वयर बरा दोन्ही हात नेट वयर बरा दोळे दापा ताळ उक्तो कर सगळ्या तुझ्या सत्तेन त्याची स्तुती करते राव हालेलुया 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 दोन्ही हात परतून आमच्या भुरग्यां खातीर मागया विशेष तुझ्या भुरग्यां खातीर मागसो दोन रस्ता सुम्या आज म्हज्या गर्भांत दिल्ल्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना प्रत्येक जना देवा तुझ्या गर्भाचे फळ आशीर्वादीत जावं दी Psalm 127 verse 3 म्हणटा की तुझे गर्भाचे फळ देवाचे देणे जावन आसा देवाचे देणे एकडी दोळे धाम तुझे प्रत्येक तुझ्या दोग तेग जाणा भुरग्याक जे गर्भाचे फळ देव आशीर्वादीत करू दी कोणा भुरग्याचे देणे ना जो गर्भार हात धुवन एवढा माग एवढा प्रत्येक जण देव वर्त्या देणानी जो गर्भ आशीर्वादित करून द्यायचे गर्भ आशीर्वादित करून दी प्रत्येक जण तुझं भुरगं ड्रेगडीक आसा गी दाबत्यापणांत आसा गी खंयच्या वायटात सांपडला गी तुझं भुरगं फोन कॉल करिना गी तुझं भुरगं तेडे उलयना गी आज रातभर भायर आसा गी
जेजू क्रिस्ताच्या हुकमान मक्त असताना त्याचे सांगलं तुटवून सुद्धी जॉब चॅप्टर 1 वर्स 5 उतार म्हणटागी शिक्षकांनो शिक्षित प्रत्येक शिक्षकांनो या शिक्षकांनो कोणी असा टीचर्स असा झाला इवन तुमचे स्टुडंट असं झाला त्या स्टुडंटा खातीर मागा वळा मागा दैवी सगत त्या भुरग्यांची वळण होती दाव्याच्या भुरग्यात विशेष मागा तुमच्या भुरग्यांची एक्झामी या दिसांनी असा जांफरो तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा वळा विशेष मागण्याचो वेळ भुरग्यां खातीर मागचो वेळ जावन आसा जेजू जायत्या बळ आपडला सुमार 17 जाणांच्या भुजांतली दूख जेजून कंप्लीटली पयस केला वळा भुजांत दुखताले हात वयर करता आसतना सडनली हात सकयल येतालो भुजाचो दूख कंप्लीटली जेजून पयस केला एकल्या वेळा ऍक्सिडेंटाद्वारे कुडी दूख असली जेजून ती दूख कंप्लीटली ताणे ताचेर घेतला बरोबर म्हणटा ऍक्सिडेंटाद्वारे कोणाकी कठीण कुडी दूख असते एका सायडीर जेजून ती दूख ताणे ताचेर घेतला आणि तुका सुटका लाभयला वळा मायग्रेनाची पिडा असली जायत्या बाबड्याचे सोडयला कठीण राग येतलो कुटुंबात सदां सगळे उसामळ करचे आज जेजून तुका समाधान दिला आयच्या रात्री बरी न्हीद जेजू तुका फावो करते आसा दोन्ही हात येवकरिस्तान जेजू उक्ते दवरा बसले सगळे उभे रावा बसले कोण सगळे उभे रावा तुझ्या पायांच्या गांठी जेजू आपडून द्या वळा तुमच्या पॅन्टाक जेजू आपडून द्या वळा तुझी कुडीची पिडा जेजून आपयस करून द्या वळा तुझ्या नात्रा खातीर मागचो वेळ तुझ्या भुरग्यां खातीर मागचो वेळ 3 दिसां मागताले हांव तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमचे भुरगे जाणवायच्या ध्यानान भरो दी तुमच्या भुरग्यांची उसांबळय नापयस जावं दी जॉब चॅप्टर 1 वर्स 5 अशें म्हणटा की जॉब हर एक दिसा आपल्या भुरग्यां खातीर एक बली तो भेटयतलो एक बली आज त्या भुरग्यां खातीर माग तुझ्या भुरग्यां खातीर माग येवकरिस्तान जेजू तुझ्या भुरग्यांक स्पर्श करू दी एक दाव्याचो भुरगो डिप्रेशन आसा खंयचे टॅबलेट्स तुमी ताका दिता जाफरो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या भुरग्याक सुटका लाभों दी भुरग्या एक्झामी बसून हट करता जाफरो जेजूच्या रक्तान ताची मोत निताळ जावं दी परतून दैवी सक्तीने भुरगो भरून दी आवळा दोन्ही हात नीट वयर बरा दोन्ही हात तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा आवळा या विशेष तुमच्या भुरग्यां खातीर मागतलो म्हणया सोम्या जेजू येवकरिस्तान जेजू भुरग्यांक आपोड जेजू सोडय सोम्या वाईटात सोडय सगळे म्हणया सोडय सोम्या वाईटात आवन सोडय सोम्या वाईटात आवन अंतराच्या सक्तेत आवन वाईट सवयत आवन आरोग्याच्या फोदवेत आवन उसाबळायत आवन काय जेजू जायत्या भुरग्यांक स्पर्श करता सावळा तुमच्या हात परतून उक्ते दवरा या प्रत्येक तरा सगळ्या भुरग्यां खातीर ह्या विशेष तर मागतलो सर्गीच्या भूमुखाल बाबा हांगासर असलेल्या सगळ्या भुरग्यांक तशेंच हांगासर येवकुरान त्या सगळ्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक तुझे बेसवानी बर ल्हान भुरग्यां म्हणजे ससीम सोडा म्हणल्यार सोम्या जेजू ह्या भुरग्यांक घेवन ही वडील हांगासर आयल्यान आज ह्या भुरग्यांक तेल विनंती करून मागता सोम्या आज कल भुरग्याची जिवीत कष्ट जे जाला आधुनिक या काळार माध्यमाच्या धावलेक बली जाल्ली भुरगीं जायतीं आसात मोबायलाच्या त्या सगळ्या मानेकार पिशेपणाक लागून जिवीत पाड केल्ली भुरगीं आसात आवय बापायक आज आयकनासतना हट्ट जिद्द राग दवरनोची येतली भुरगीं आसात आवय बापायक लेखी नासतना आवयचे उतर बापायचे उतर आयकनासतना हट्ट तर ताचेच खुशी करची भुरगीं आसात सगळ्या भुरग्यांचे आशीर्वाद कर
शिकपाक गुमान दिनासतना शिकपाक फाटी असती भुरगीं आसात वेळ पाठ करून आपले जीवित ओगडोवची भुरगीं आसा मादक द्रव्य वळख सावरा जीवित पाठ केली भुरगीं आसा सोम्या आपली उगडासाची सकत होकडावर आज जीवित कंगल काळोखाच्या बियारांत सरची भुरगीं आसा सोम्या हे सगळ्या भुरग्यांचे आशीर्वाद घाले सोम्या जेजो नाना भुरगे तू आप पडले आणि गुण केले त्या समापर या सगळ्या भुरग्या आप आणि गुण करे तुझी गुण करची दैवी सकाळ त्या भुरग्याच्या शिरा शिरेने वळाय त्याचे मतीन जाणवाय मतीन गिन्यान घाल चिरू काय घाल जाणवाय दी गुणे पणासले सगळे खानूड पाचवीला बाई सोम्या काळोखाच्या अंतरातले बाहेर काढ उजवाडाची प्रकाशांचे फकाई जाणवाय दी गिन्यान दे वाईट शक्ती बली झाल्या वाईट सवय बली झाल्या सगळ्या भुरग्या सोडवणला पाय आज या आवय बापा या भुरग्यापासून उदार करून असा या आवय बापा भुरग्यापासून उदार करून मागून असा त्यांच्या जीवित सुखाचे संतोषाचे समृद्धीचे कर त्यांच्या पायावर उभा राहून नसली सकत संक कुरपाला बाई सोम्या टच टच हील हालेलुया हालेलुया उला मारा तुमच्या भुरग्याला उला मारा आता स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमच्या भुरग्याला गुण करता टच 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 आपण जेजू आपण आणि सगळी भुरगी टच टच हालेलुया जेजू पळा म्हणा तुझमुस रस्ता सुम्या गाणे उत्साह म्हणा तुझमुस आधार सुम्या आज तुझ्या द्वारी म्हज्या जिवितांत आधार येऊन साथ दिता म्हणणारी साम 121 वर्स 2 म्हणटाली देवस हरी दिसा तुझ्या आधारा पावता म्हणया तुझमुसो रस्ता सुम्या तुझमुसो आधार तुझमुच्या काळजा सोम्या सदाच करबिडा रस्ता सुम्या तुझमुसो रस्ता सोम्या तुझमुसो दौरे काही पिढा असते हात दौऱ्या डोळ्या आमचे दंबी आमच्या मगाच्या काही पिढा असते आमचा हात दौऱ्या समयाचे दैवी संगत आमच्या पुढीच्या विश्वाच्या वळवून द्यावळा काही पिढा असते हात दौराने मागा काही पिढा असते हात दौराने मागा जांफळ तुझ्या पायाच्या कडे बॉलना समयाचे सकत एवढं वळवून द्यावळा समयाचे सकत एवढं वळवून दे समयाची बदली चिंता वळवून चित्र मागावळा समयाची सकत वळवून चित्र मागावळा प्रत्येक जण सगळं तुझी पिढा ताणे ताच्यात घेतला ताच्या गायात तो गुण जाते असा एवढा त्याच्या रक्तान एवढा तुका निताळ काय मेळटा असा तो गुण जाते असा एवढा गुण जाते असा एवढा कॅन्सर असा की जेजूच्या हातांत जिवी समाधी एवढा जेजू सांग जेजू कॅन्सर काढ हे कॅन्सर सेल्स हांव कमेंट करता एवढा कमेंट करता एवढा जेजूच्या नांवान कॅन्सर सेल्स सोड नसुद्या कुडीक सोड नसुदी आम्ही देवाची भुरगी एकूटा उला मरे जेजू मागा खंय आसा ते मागा जेजू म्हणते राव जेजू म्हाका गुण 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 कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर म्हणते राव जेजू म्हाका गुण कर म्हणते राव म्हाका गुण कर जेजू म्हाका बॉल बना लागी जेजू म्हाका गुण कर पाठीचे धोका लागी जेजू म्हाका गुण लिव्हर समस्या म्हाका गुण कर प्रोस्टेट लाज लागी जेजू म्हाका गुण कर लंग्स समस्या जेजू म्हाका गुण कर समस्या जेजू म्हाका गुण कर हाई डायबिटीज गुण कर हाई ब्लड प्रेशर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर
जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर जेजू म्हाका घोड कर सडता प्राप्त जाऊ देवळा जेजू म्हाका घोड कर 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 राईट हात वयर उबा राईट हात वयर उबा लेफ्ट हात तुझ्या पिड्यार दवर खंय पिडा आसा थंय लेफ्ट हात तुझ्या पिड्यार दवर राईट हात वयर उबा राईट हात वयर उबा हुकम घाल माग तुवें हुकम घालीश वाडा तळाक म्हणा म्हज्या फाटला जेजू नाझरेताच्या नांवान जेजू नाझरेताच्या नांवान म्हणा जेजू नाझरेताच्या नांवान जेजू नाझरेताच्या नांवान सर्वंतराच्या नांवान जेजू सर्वंतराच्या नांवान म्हज्या कुडी भितर काम करच्या 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 हर एक पिडेक हर एक पिडेक हर एक पिडेक हर एक पिडेक हांव हुकम घालता 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 जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान सण सुदे सण सण सुदे सण सण सुदे सण सुदे हालेलुया 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 आणि हात वयर मारो हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Jesus,
हालेलुया जेजून जायत्या बाबणास पेकोणीला पहिला हालेलुया 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 एकडी दोळे दांपा कितल्या लोकांक जेजू तुका पेकयला गुण केला बऱ्या पडला पहिला तुझे दोन्ही हात जेजू करपाक कोणा परा बऱ्या पडला आपला दोन्ही हात जेजू करपाक खंयचे ना खंयचे बऱ्या पड तुका लाभला चला दोन्ही हात वयरपा दोन्ही खंयचे ना खंयचे बऱ्या पड तुका लाभला मदीक समाधान सुटका फोव जाला दोन्ही हात वयर मारून जेजू करगादी जायत्या बाबाने जेजून आपडला वडा तळा ताळये पेटून ते जेजू करगा दिव्या वडा तळा चोरा वडा तळा साहित्य लोक समस्या जेजू पयस केला त्या खातीर तुम्ही घर जागो विकीचे चिंतल्यात तुम्ही भिये नाका त्याच जाग्यार तुम्ही रावतल्या रिणाक देव वाड दाखयतलो घर जागो विकून काही भाड्याच्या घरावाची चिंतला तुम्ही भिये नाका देव तुमकां वाड दाखयतलो तुमच्या भुरग्यांक काम नातल्या थोड्या जाणां भुरग्यांच्या जिवितांत बरें काम देव फावो करता आसा पळया ह्याच दिसांनी तुमकां गुड न्यूज मेळटले 3 दिसां आयची पयले सेरिटेड फालांनी पळय सुकाय नासतना सांगा एकामेका व्हडा संख्यान या आनी समेची सकत हे 3 दिसां येवकरिस्तांनी जेजूची सकत अनुभव करा तो जेजू सुटका आनी सडवण लाभयतलो तो जेजू तुमच्या आदाराक येतलो मात्र न्ही येदोळ पर्याय जायना म्हण चिंतले फाल्यां परवा भितर जेजू कंदा दाखयतलो तुज्या द्वारे जावना तुज्या कुटुंबा द्वारे जावना तुज्या इश्टा द्वारे जावना जेजू करतलो हालेलुया हालेलुया म्हटलं हालेलुया 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 सगळ्या विधी मी गेल्या निमाण्या बेस आशीर्वाद घेऊचे पुढे मगाच्या बळबडीनं आमची निट्टात उभा राहा उभी राहा निट्टात उभा राहूया आज वर्तमानपासून अनुभव आमकां जालो तुमेची गुणकती दैवी सकत आमच्या शिरानी व्हडलो अनुभव जालो पहिल्या दिसाची रेतीत इतले परिणामकारी जाले जाल्यार फाल्यांच्या आनी परवांची कितले परिणामकारी जावची ना त्या पासून त्या वागर कांदिया सोम्यान तुमकां बरें केलां जाल्यार तुमच्या हात एकटो बरा आनी 2 थाळयो बेटा जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड या वक्ता एक घडी वर हात उबारया आमच्या बापसाहेबाच्या भलायके बसोवन मागया बापसाहेबा बरी भलायकी मेळोवन परत आमच्या पवित्र सभेंत एक उत्तम आडलत सुलोम ताका फावो करून दी सोमी जेजू क्रिस्ताचे असले सगळे असकत काही खान उडोवन दी बरी भलायकी ताका देव मागया हालेलुया 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 उला मारा हालेलुया 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 आपणारी कोड सगळे असकत झाले कोड कमळाने कर कुटुंबाच्या बेसावणे वर आशीर्वाद कर ताका आपणारी हालेलुया हालेलुया सदैव जाऊन सोम्याचे नाव सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदांकाल सदैव जाऊन सर्वेश्वर तीन पडी म्हटल्यार म्हणी आणि उपरांत सोम्याचो आशीर्वाद घेऊया आतू बऱ्या सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदांकाल सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदांकाल सदैव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदांकाल आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सर्वेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सर्वेचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सोम्याचे सदैव नाव जाऊन सोम्याचे नाव आता आणि सदांकाल हालेलुया 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 म्हटलं हालेलुया हालेलुया सोम्याचो आशीर्वाद घेऊन करूया गीत हे देवळा सक्रामेंत आदारे
मागतोया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टाचो उगडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडून फळ सदांच आमचे ते बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करूंक देन आमकां फोव कर अशें आमी तुजेर बरवसो दवर हो बरवसो केदींक निराशी जायनासता आमचो बरवसो निरंतर भलायकेचो बरवसो संतोषाचो बरवसो समाधानाचो बरवसो जावन रुपांतर कर ह्या मुखांतर सदांच तुझे विश्वासी भुरगे जावं वाडोवंक आमकां आदार दी आमची कुटुंबां पवित्र कर कुटुंबांत तो बरवसो निरंतर एकामेका ते परजोळों दी आणि ह्या मुखांतर भलायकी संतोष समाधान आमच्या कुटुंबांनी निरंतर जावं दी म्हणून मागता जो चियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता येवकरिस्तांतल्या जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाच्या फलां पेकोवणी खातीर विशेश इन्नर हिलिंग डिलिव्हरन्स एडोरेशन फलां तातूंत एकामेका सांगा व्हडा संख्यान येया मोगाच्या बाबडीनो परत तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां व्हड संख्यान तुमी आयल्यात भोव व्हड संख्यान पयस पयस तावन आयल्यात पयले आनीकय व्हड संख्यान तुमी येवंक जाय तुमी येत आसतना पयले हेरांक आपूण हाडा करेजमाचो काळ आमी सुरू करता ह्या करेजमाच्या काळार परत तुमी आमकां हर एकल्या कृपेन बरोवन दी म्हूण मागया ब्रदर प्रकाश ताच्या सगळ्या पंगडाक आमी अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा आनी साकार दिल्या वांटेली जाल्यार समेस्तां एका सुत्रान देव बरें करूं जायते पाद्र्या पंगसर आसले फादर दीपक फादर सिरील फादर रॉबर्ट तशेंच फादर गेब्रियल फादर डॉनी आनी समेस्तांचो एका सुत्रान उपकार बावडटा सगळे पाद्र्या पाले आमी सागर आसात तुमच्या माथ्यार सिंज घालतले मागतले व्हडा संख्यान तुमी येया सुमेचें बेसांवां जोडा परत आमी समेस्तां तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा भायर वयता आसतना थंयसर वाहनां तुमी पार्क केल्यान गेटीन भायर वयतना जागृत सांबाळा मारो क्रॉस करतना थंय जागृत सांबाळा तेशी पळोवन तुमच्यो गाडयो काडा सांबाळा आनी खंडीत सोमी आमचे सवय आसा परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं उबय देवया निमाणें गीत सोम्या दिन वाचुया सोम्या दिन वाचुया सगळीं सोम्या दिन वाचुया सोम्या दिन वाचुया तो बरो मोग परिमित सुखरो मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वाद आमकां भगवंत कुर्साचे कुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन समेस्तांक देव बरी रात देव समेस्तांक फाल्यां संजे